Our Father, we thank you and praise you. Jesus, we thank you and praise you. Holy Spirit, we thank you and praise you. Our Father, it was not our plan. It was your plan for us to get together. Thank you, Lord Jesus. Your presence is before us, Lord. Thank you, Lord Jesus. Lord, take complete control of our vocal cords, our mind, Lord, and Lord, help us to speak what you want us to speak, Lord. Nothing of us, Lord. Let every word that comes from our mouth, let it be yours, Lord. And Lord, you will make the signs and wonders over here, Lord. Thank you, Lord Jesus. We will never go the same back home, Lord. Thank you, Lord Jesus, for anointing each one of us over here, Lord. Thank you, Lord Jesus. We cover our bodies, mind, soul, and body with your precious blood, Lord. Lord, every word that will be preached here, Lord, let it be from you, Lord. Nothing of us, Lord, only to glorify you, Lord. And let us preach your gospel, Lord. Thank you, Lord Jesus. Your word said, Lord, if you abide in me and abide in my word, Lord, you will do the wonders, Lord. Yes, Lord, we want to do. And you said, whatever you ask in prayer, you will receive it, Lord. Thank you, Lord Jesus, for doing this. In Jesus' mighty name we prayed. Amen, amen, amen. Praise Jesus. I just want to start both in Konkani and English. Okay, Mungo? Solta? Huh? Soglang sojmota no English soglang sojmota no. Praise God. I'll just give what I have gone through, my journey in this as a praying warrior, as a believing warrior. Okay? हांव पयलें जायतें प्रे कोत्तालें जायतें. I was in charismatic group. सगळें प्रे करीत आसलोलें, फास्टींग कोत्तालें, सगळें कोत्तालें. पूण देवाचें उतर वाचतालें ना म्हणना, देवाचें उतर वाचतालें, वाचलां. पूण सोजमोणी नासलोली देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतर म्हणल्यार वाचप, बंद करप, दवरप. एक म्हाका कंप्लीट करूंक जाय, एक बायबल कंप्लीट करूंक जाय जाल्यार सगळें सद्दां वाचतालें. पूण त्या उतराची सोजमोणी नासलोली. सगळें आयकोंक येता न्हू? क्लियर न्हू? ओके, प्रेज गॉड. सो हांव फकत कोत्तालें कितें रोजा जेजू हें कर. कित्याक म्हगे प्रॉब्लम आसलोली न्हू म्हूण. पूण हंगर आसलोलो तो देवाक कंटिन्यूस रावपाक त्या उतरांक देवाच्या. सो प्रेज गॉड. आनीक इतले नायन टायम त्यो डिवायन मसी कोत्तालें, सगळें प्रेयर कोत्तालें. पूण थंय तरी that connection was not there. Connection means not हांव रोजार कोत्तालें, but there was a feeling for me. And if I don't get that feeling, हांव म्हणटालें जेजू आयज म्हजें बरोबर ना. आयज हांव खूंय जाल्यार चुकलां, कितेंय जाल्यार हांवें वायट केलां. ताका लागून आयज म्हाका त्यो फिलिंग्स जायनाय, तें प्रेजन्स दिसना अशें दिसतालें सदांच. आनीक कंटिन्यू हांव फकत वर्डांक आहलोलें. पूण दुसऱ्यांक लागून देवाचें उतर दितालीं, पूण सोजमोणी देवाच्या उतराची दिनासलें. हांव दुबय आसतालें. हांव सगळ्यांक नॉन बिलिवर आहा तांकां म्हजो गिफ्ट फकत बायबल आसलोलो. कोणूय मेळ्ळी म्हाका, म्हजी फ्रेंड जालीं, फकत देवाचो मोग आनीक बायबल दितालें. पूण तांकां ह्या बायबलाची हांव सोजमोणी दिनासलोलें, फकत गिफ्ट दितालें. आनी गिफ्ट दिलें म्हणटा हांव इतलें एक्सायटेड जातालें, हांवें एकल्याक बायबल दिलो. सो ते इतली खुशाल जातालीं, खुशालपण भोगतालें म्हाका. आनी हांव हिंगसान वता आसतना म्हगे चड बायबल, मेन थींग व्हरप आहलें बायबल व्हरप आहलें. कित्याक? दुसऱ्यांक दिवपाक लागून. प्रेज गॉड. आनी एक दीस कितें जालें, ब्रदर जॉन्सन, ही इज आय एम कॉलिंग हिम माय पापा बिकॉज ही इज माय स्पिरिच्युअल पापा. ताच्या वरवीं म्हाका सोजमोणी ह्या देवाच्या उतराचेर मेळ्ळी. आनी दुबय तो सेंट मॅरिजाक येतालो. आनी तेन्ना एक दीस एक म्हज्या फ्रेंडान सांगलें तो येता आनी थिंगा एक मिरेकल घडलोली. एका भुरग्याचो हात मोडयो आसलोलो, तो लांब हँड शॉट लांब जाल्लो म्हण तें मिरेकल थिंगा. आनी आमी म्हणलें ओके चल या. हांव कॅरिस्मॅटीक आहलें, पूण आमी बिलीव करनासलोली वॉट द वर्ड लायक यू नो कन्फेशन कोत्तालीं, पूण बिलिवींग करनासलोलीं तें देवाचें उतर खरेंच जाता म्हण. सो तें आयकोन हांवें म्हणलें चल हांवूय वयता वचोन आयकोपाक सेंट मॅरिजाक. आनी कोविडा टायमार त्या पयले 2 सगळें बंद जावचें न्हू पयलें, त्या एक सेशनाक हांव गेलें. आनी थिंगा ताणें एक स्क्रिप्चर एक्सप्लेन केलें, दॅट इज मार्क 16, 17, 18, 19.
प्रेज जीसस. कोण या ते भयण वाचतली आतां. थँक्यू जीसस. Praise the Lord. Yeah, you can take the mic. Take the mic. 16, 17, and 8. Okay. Mark chapter 6, verse 16. Mark 16. Mark chapter 6, Mark 16, verse 16. He that believe and is baptized shall be saved, but he that believe not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly things, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. आता हे देवाचें उतर कितें सांगता. फर्स्ट वर्स, फर्स्ट रीड इट. ही दॅट बिलीव्स म्हणल्यार कितें? ही दॅट बिलीव्स. हां, बिलीव म्हणल्यार कितें? आं जो कोण सोत मानतात. मागीर and is baptized. तो दोगली बॅप्टिझम घेतला काय ना? हां, मागीर shall be saved. मागीर he that believe not shall be damned, condemned. Then And these signs shall follow them that and believe. these signs shall follow them. कितें? These signs. हुंच्यो signs ऐकात. In my name Shall they cast out devils, they will cast out devil. and they shall speak with new tongues, They shall speak in new tongues. and they shall take up serpents, They shall take up serpent, and if they drink and if they drink any deadly things, it it shall not hurt them. it shall not hurt them. They shall lay hands They shall lay hands on the sick, on the sick, and the sick shall recover. and sick shall recover. हे स्क्रिप्चर अंडरस्टँडिंग हे केन्ना, हे कोणें दिला आमकां? आं, आमी तेंकडे आयकया आतां. कोणें दिला आमकां? हांव सिस्टरीक सांगता तेका ना, तें सांगनाका म्हण म्हाका. ओके, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. सांग म्हाका कोणें सांगला हें? आं, कोणें सांगला? जेजून. आनी कोणाक दिला? आं, थोड्यांकूच दिला. सिस्टरीक, म्हाका, प्रिस्टांक, नान्सांक, थोड्यांकूच दिला. ब्रदरांक, प्रिचरांक, कोणाक दिला? आं, आं, सगल्यांक न्हू? तुका दिला काय ना? ना, ना दिला? ओके, सगल्यांक दिला न्हू? हू एवर म्हणला, कोणूय ताचेर बिलीव कोत्ता तांकां म्हणला. आनी कितें सांगला? देंवचार काडटले म्हणला. वय काय न्हू? आमी काडूंक शकता आतां? हें आतां आयकोतरेच काडटलीं? आं, काय आमकां पयलें कितें सांगलां? तुवें तेजेर रात दोन प्रे करचे पयलें तुवें फास्टींग करूंक जाय, प्रे करूंक जाय, आनी होली स्पिरिटान तुका लीड केल्यारूच तेजेर रात दवरचो म्हूण. वय काय न्हू? आं, न्हू? पयलें हांव शिकयलां न्हू तशें करून. हांव जाणालें, हांव जा पयलें म्हाका म्हणलेलें आमी कॅरिस्मेटीक आसा, तुवें पयलें फास्टींग करूनच वचोंक जाय तेका प्रे करूंक म्हूण. वय काय न्हू? हां, आमकां पयलें तशें करून शिकयलोलें. पूण जेन्ना हें उतर म्हाका सोजमणी मेळ्ळी तेन्ना हांवें आनीक डिफरंट, समथींग डिफरंट न्हू? हें आमकां सोजमणी समथींग डिफरंट. वय काय न्हू? आं, आतां आमच्यांनी वचोंक जाता काय ना? आं, चोय आमकां फकत शिकोवंक नाका, आमकां एक एकल्याक जाण जावं जाय आमची ऑथॉरिटी कित्यो. जेन्ना आमी सोजमोली आमची ऑथॉरिटी कितें जेजून आमकां दिला न्हू, आमकां कांयच गरज ना म्हाका प्रे कर म्हणपाचें.
जेन्ना आमी जाणत आमची ऑथॉरिटी आमकां जेजून स्वर्गार वयचे पयले आमकां कितें दिलां तें, तेन्ना आमी मुखार सोदतलीं, आमी एक एकलीं. आमकां गरज ना प्रिचरा हाटल्यान धांवपाक, प्रे फॉर मी प्रे. हांव कोत्तालें पयलीं, हांव सगळे प्रिचरा हाटल्यान हांव धांवतालें. हांव म्हणना हांव हें न्हू, हांव जेन्ना सोडबुनी मेळ्ळें हांवूय वयतालें सगळ्या मरे हात दवर, प्रे कर, हेणें हात दवरल्यार प्रे. पत्ते हाटल्यान वचून लोक रावतालें पत्ते प्रे करपाक. जेन्ना दुबाय फादर्स देज अ वन फादर दुबाय आसतना येयले तेन्ना फादर येयले तेन्ना हांव म्हणटालें आनीक पाटी मेळ्ळ्यार बरें आहलें, तेजे तकलेर म्हजेर हात दवरल्यार बरें जाता आहलोलें. पयले पाटी सारकें जालें ना. सो हें चिंतना आमची आसलोलीं पयलीं. पूण जेन्ना कळ्ळां ही ऑथॉरिटी आमकां दिला एक एकल्याक. काल पयरूच एक केस, एक हांव टेस्टिमनी सांगता. पयरूच जाले 3 दीस जाले हे होबरीक. आमचोच एक सोयऱ्यांचो भुरगो, हांव तेज्या उनेक एक सडनली बाय हेजेर हांवें कॉल केलें. ताणें कॉल घेवंक ना म्हणटोरी कितें केलें आय कॅप द कॉल. हांवें दवरलें तें हें आनी 2 मिनटांनी ताणें परतें कॉल म्हाका केलें आनी सांगपा लागलें तेजो देर आसा तो हॉस्पिटलांत वयला, आपूण नोको कितें जालो तो पूण सिरियस म्हूण सांगला म्हणपा लागलें. आनी हांव काणकोणचें, तुमी जाणात जाल्यार हांव नोको ओरिजिनली हांव काणकोण. आनी ताका थिंगसान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मारगांव वयला म्हणपा लागलें. आपूण नोको कितें जालां तें, पूण केस मातशी सिरियस आहा म्हणपा लागलें. हांवें म्हळें ओके लेट्स प्रे. ओके, आनी आमी दोगांयनी प्रे केलें. आनी तें वडांक आसा, तें आतां देवाच्या उतरांक आसा. सो हांवें सांगलें तूं जाणा न्हू देवाच्या उतराची पदवी वय म्हणपा लागलें. आनी आपल्यान ताका प्रे कोन्न धाडला आनी ताज्या बायलेक सांगला फकत म्हूण जेजूच्या गायांनी तो बरो जालो म्हूण. आनी आमी दोगांयनी प्रे केलें. आनीक प्रे करतकच हांवें ताका सांगलें तूं नॅगेटीव कांयच घेवचें ना. कोणूय कितेंय सांगू की तोय डॉक्टरा रिपोर्ट कितेंय जावं, आमी बिलीव करची न्हू. जेन्ना आमी बिलीव करनात नथींग वील गो रॉंग विथ हिम. सो आमी दोगांय एग्रीमेंट प्रे केलें आनी हांवें फोन दवरलो. आनी हांवें मागीर ताच्या बायलेक कॉल केलें. नॅटवर्क नॅटवर्क तें एम्ब्युलन्सींग नॅटवर्क मेळो ना वाटेर येता आसतना. बट हांवें सांगलें ताका तूं ताजे काना बोगलेक दवर. आनी हांवें म्हजें प्रेयर केलें ताच्या काना बोगलेक दवरून. आनी आय बिलीव दॅट ही इज ऑलरेडी सेव्ड. आय बायंड दॅट स्पिरीट ऑफ डेथ एंड आय न्यू दॅट वेन वी प्रे वी हॅव टू बिलीव इट. आमी बिलीव करूंक जाय म्हूण. आनी मागीर ताका धाडलो. तो गेलो हॉस्पिटलांत. हितूंक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ताणें सांगलें कांय देर इज नो चान्स ऑफ सर्वायवल. सो दे टूक इट टू हिम टू अपोलो. आनी प्रेज गॉड थिंगसान ताका भितर वयलो ऑपरेशन थिएटरांक. आनीक ऑपरेशन थिएटरांक व्होन ताणें सांगलें वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट. ओके, बट द चान्सीस आर वेरी लेस. आनी मागीर हांवें पोती कॉल केलें तेन्ना सिस्टर इन लॉ म्हणपा लागलो तेजो भाव रडटा आनी हें तें सगलें. हांवें म्हळें तूं कितें बिलीव कोत्ता? ना हांव बिलीव कोत्ता म्हणपा लागलें दॅट ही इज ऑलरेडी सेव्ड. प्रेज गॉड. आनीक मागीर ताणें ताका भितर वयलो, एन्जिओग्राफी केली आनीक प्रेज गॉड ही इज कंप्लीटली सेव्ड. प्रेज गॉड. थँक यू. इट वॉज इम्पॉसिबल. डॉक्टर्स गेव अप ऑन हिम बट आवर गॉड हॅज नॉट गिवन ऑन हिम. आनीक मागीर हांवें तेगे बायलेक एकूच सांगलें तूं म्हणलें एकूच उतर म्हूण जेजूच्या गायांनी तो बरो जालो. आनी तें आसा वडांक आसता, तेणें वडांक तें जाणा देवाचें उतर. सो ताणें ताजेर गॉड दवरलें. ताजेर दवरून ताणें बिलीव केलें आनी ताणें थँक यू जिजस. ताणें बिलीव केलें देवाचें उतर कितें तें. प्रेज गॉड. आनीक ताणें हें कन्फेशन कंटिन्यूस दोतोराच्या रिपोर्टाचेर रावलें ना पूण ताणें हें कन्फेशन केलें. ताका लागून प्रेज गॉड नथींग इज इम्पॉसिबल. ही 2 दिसां पयलीं खबर. आयज सकाळ फुडें एक टेस्टिमनी धाडला म्हाका US-सान. तें 20 वर्सां देवाच्या उतराचेर आसलें पूण सोजमोणी नासली. जेन्ना पापा जॉन्सनाचें टिचींग आयकलें अंडरस्टँड जालें तें सांगता आतां ताचो सगलो रिपोर्ट कॅन्सर फ्री म्हूण येयला म्हूण. फकत हें देवाचें उतर सोजमोतरेच आनी उजार कोत्तरेच. सो एकल्याक आमकां पदवी आसा काय ना? आसा काय ना? वय न्हू. एकल्याक आसा आमकां पदवी. जेन्ना आमी आमची पदवी उचार करूंक लागलीं म्हणटकूच आमी कांय करूंक नाका. जेजू कोत्ता आमचे भितर आसा तो जेजू कोत्ता.
प्रेज गॉड. आतां हिंगा कितें सांगलां पयलें देंव चार काडटली वय काय न्हू. आमी एक पाटीक म्हाका एक आमी हेल्पलायन आसात म्हणटकूच कॉल येतात कळ्ळें. कॉल येतरीच एक मनशान आमचो गोंयचोच एक भावान म्हाका कॉल केलें आनीक तेगे ऑल दॅट प्रॉब्लम आनीक हांवें तेन्ना ताका हें स्क्रिप्चर्स वाचूंक लायता ताणें म्हाका एकूच उतर पयलेंच हुएवर बिलिव्स वय काय न्हू. हुएवर बिलिव्स म्हणलां न्हू. हुएवर बिलीव. हांवें म्हणलें तूं बिलीव कोत्ता तूं बिलिवर न्हू. तो म्हणपा लागलो ना 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 हांव बिलिवर न्हू हांव रोमन कॅथलीक म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें बाबा वी आर द बिलिवर्स इन जिजस क्रायस्ट. सगळीं आमी रोमन कॅथलिकूय बिलिवर वय काय न्हू. जेन्ना ताका अंडरस्टँडींग मेळ्ळें ह्या उतराचेर ताणें म्हणलें आं वय वय हांव बिलीव कोत्ता म्हणपा लागलो. आनी ही सॉ इन्स्टंट चेंजीस वेन ही अंडरस्टूड दॅट वर्ड. सजमोनी आमकां कितें दिसता आतां आमी जेन्ना देवाचें उतर उलयता म्हणटरेच आमी दुसरी वय काय न्हू. हां जायते फाटीक म्हाका म्हणटात आगो तूं इतलें केशें तुका कितें तूं होरें आमगे इगोजेन आहा मुगो. आमी आमच्या इगोजेन आमकां जेजून हूंय दवरला थिंगाच आसात आमी. जे देवान आमकां ह्या इगोजेन धाडलेलीं आहा आमी ताजी. आनी मामा मॅरी इज अ मदर ऑफ अस वय काय न्हू. हां सारकें प्रेज गॉड. आनी कितें म्हणलां देंव चार काडटली वय काय न्हू. हां देंव चार काडटली म्हणलां न्हू. आतां मुखार सोदतलीं देंव चार काडूंक तुमी काडटलीं. म्हाका चोय बेश्टें शिकोवन वचोंक नाका. म्हाका हांवें म्हजें एक्सपिरियन्स केलां तें तुमकां सांगूंक सोदता हांव. कित्याक तितली पावर आमकां जेजून दिलोली आसा. म्हज्यानी कांय करूंक जायना ह्या उतरा बगर. आनी पवित्र आत्मो आमकां सोत शिकयता. आमचें पयलें बायबल म्हणल्यार ओन्ली हितूंक खंय शोकेसींग न्हू वय काय न्हू. वाचतात वाचनात न्हू वाचतात पूण चड असो बायबल हूंय आसता शोकेसींग आसता. आमचे घरा बे कितले बायबल वाचतात कितले अंडरस्टँडींग ते वर्डाचें मेळटा आमकां. हें जेजून बरयलां आमकां वयचें न्हू पयलें. ताणी म्हणलां देंव चार काडटली. आनी मागीर कितें म्हणलां सेकेंड कितें म्हणलां देंव चार काडटली विचित्र भाशेन उलयतलीं. कितलीं जाण विचित्र भाशेन उलयतात. प्रेज गॉड. कितलीं जाण विचित्र भाशेन उलयतात. प्रेज गॉड. आयज तिवूय आमी स्टार्ट करुया उलोवपाक. आमी विचित्र भास म्हणल्यार हें फ्री गिफ्ट आमकां. फ्री गिफ्ट जेजून दिलोलें आसा स्वर्गार वयचें न्हू पयलें. आनी हो फ्री गिफ्ट आमकां दिला. वी हॅव टू ओन्ली एक्टिवेट दॅट. ऑलरेडी तुमकां आमकां कोणें आतां एक प्रेजेंट दिलो गिफ्ट दिलो जाल्यार तो वयता आसतना पत्तो घेवन वयता. सांगात म्हाका वयता ना न्हू. वचना न्हू. तो तुमकां न्हू. सो दीज आर तो स्वर्गार वयचे पयलें हो गिफ्ट आमकां दिलोलो आसा. आनीक जेजूक आर्गां हो गिफ्टा पासत. कित्याक ताणें म्हणलां देंव चार काडटली विचित्र भाशेन उलय. आनी विचित्र भास म्हणल्यार कितें जाणात कोणूय विचित्र भास म्हणल्यार कितें तें जाणात. प्रेज गॉड. विचित्र भास म्हणल्यार हें एक भास ती लँग्वेज आमकां दिला देवान. ती आमी आनी आमचो सुर्गीचो बाप कनेक्शन आमकां कांय कळना. आनी ती विचित्र भास देर आर 100 बेनिफिट्स 100 बेनिफिट्स आसात त्या विचित्र भाशेन उलोवप म्हणल्यार. तें आमकां सोजमोना आमी कितें उलयता तें. पूण आमचो आत्मो आनीक बापाचो आत्मो उलयता. Pray Jesus. Any man has a Bible? You have a Bible with you, sister? Yeah. Can you open? Which one? Konkani you have or English? English. Okay. Can you open? Pray Jesus. Romans 8. Thank you, Jesus. Romans 8. 26, from 26. In the same way, the Spirit also comes to help us. Yes. In the same way, Spirit comes to help us. Right? Then? Weak As we are. Magir? for we do not know For we do not know. Ami no clothed. Oi kai no?
या मागीर how we ought to pray. हाव टू प्रे. आमी जाणात आतां म्हाका दिसता सपोज एग्जाम्पल हांव एक सांगता. आय वॉन्ट टू गो म्हजी खबर सांगता. सपोज आय वॉन्ट टू गो समवेर आतां हिंगा एक जाग्यार वचोंक जाय म्हजी कळ्ळें. म्हाका सपोज मोरगांव बाजरांक वचोंक जाय आनीक म्हाका दिसता तो प्लेस त्या शॉपार म्हाका सारकें सवाय मेळटलें म्हण. पूण वेन यू स्टार्ट प्रेयींग ऑन टंग्स आनी होली स्पिरीट धाडटा म्हाका दुसऱ्याच शॉपाचेर हूंय ताज्यावरून सोंपें मेळटा थंय. केन्ना आमी प्रे इन टंग्स केल्यार म्हाका दिसता थिंगा बरें मेळटलें. पूण वेन यू स्टार्ट प्रेयींग हांव म्हजें एक्सपिरियन्स सांगता. जेन्ना म्हाका कोणाकूय गिफ्ट घेवपाक जाय जाल्यार आय वील जस्ट प्रे इन टंग्स फॉर दॅट पर्सन. लॉर्ड आय डोंट नो, हांव नोको ताका कितें जाय तें. जायते पाटीक आमकां खबर आसना न्हू ताका कितें जाय तें. जेन्ना हांव प्रे इन टंग्स कोत्ता फॉर दॅट पर्सन. आनी लायफ एग्जाम्पल म्हजी एक फ्रेंड इजिप्शियन फ्रेंड आसलें दुबय. आनीक हांव चिंत्तालें आतां हाका कितें गिफ्ट दिता तें सगळ्यांक आसा तेचें कितें कितें घेवचें. आनीक हांव मॉलांत गेलें तेन्ना आय वॉज प्रेयींग इन टंग्स कंटिन्यू. हांव प्रे इन टंग्स लॉर्ड आय डोंट नो वॉट टू बाय फॉर हर. तें कितें घेवपाचें ड्रेस घेवपाचें गिफ्ट घेवपाचें कितें तें खबर ना. देन लेड बाय द होली स्पिरीट आय टूक वन अ डीश फॉर हर दॅट वी के सर्व नो 2-3 वस्तू सर्व कोत्ता तसली एक डीश आहली. हांवें ती घेतली तेका. आनीक जेन्ना हांवें गिफ्ट दिलो न्हू तें शी वॉज सो एक्सायटेड. तें इतलें खुशाल जालें त्या वस्तूक चोयन. तें म्हणपा लागलें म्हाका जाणा हांवें म्हज्या घोवाक सांगलोलें तें म्हाका घेवंक जाय म्हूण. तें घेवंक जाय म्हूण. आनीक चोय तुजे कडच्यान तें म्हाका मेळ्ळें म्हणपा लागलें. आनी शी वॉज सो एक्सायटेड तें ताका ती वस्त मेळ्ळी म्हूण. पूण घोव सांगपा लागलो आगो तुका कितलें आहा तें आनी कितें करूंक जाय तुका म्हूण. वस्तू कितल्यो आसा कितें करूंक तें आनी कित्याक घेता म्हूण. पूण वॉज लेड बाय द होली स्पिरीट वॉट एवर. ताका लागून प्रेयींग इन टंग्स इज सो मच पावर. बिकॉज आमकां दिसता कितें आमकां ती वस्त बरी पूण समटायम तुका जाय तो डिझायर तुजो मेळटा. मागीर वाच मुखार वाच. The Spirit Himself pleads with God for us in groans that words cannot express. ओके देन स्पिरीट अगेन पोत्तें वाच वॉट डन. The Spirit Himself येस. pleads with God for us. देन वॉट इज इट. वॉट डन वाच अनेक फावटी. The Spirit The Spirit Himself pleads with God for us. सोजमोली मागीर मुखार वाच. In groaning that words cannot express. सोजमोली आमकां आतां प्रे करतना आनी 2 पाटी प्रे केलें वय कितें पुराय करपाचें चिंतची पडटा न्हू वर्ड्स घालपाक खंयचे वर्ड्स घालचे ते वय काय न्हू. But when you start praying in tongues, there's so much power. So much anointing will be there. That's the reason the gift of tongue is a powerful gift. आनी जेन्ना तूं प्रे करता आमी 2-3 सेंटेन्सां एक मनशा पासून प्रे केले मागीर टायर्ड जातात वय काय न्हू. कितें उतरां घालपाची तें आमकांच खबर आसना न्हू. आनी ही टंग्स gift of tongues when we pray the devil don't understand that tongues. That is the biggest gift. He don't understand that. And when we pray in tongues continue आमकां रांदता आसतना करूंक जाता वय काय न्हू बसूनूच करूंक जाय म्हण ना. Anywhere wherever you go start praying in tongues. There's so much power on that. आमी चड यूज करीच ना गिफ्ट ऑफ टंग. जेन्ना तूं गिफ्ट ऑफ टंग्स कोत्ता न्हू तितलो पावर that is there's so much power. We saw so many miracles when we pray in tongues. आमी कितें करता 1 वर केलें मागीर बंद जालें मागीर सगलें नेगेटीव हिंग कितें घालताय हूंय सगलें पयलींचें चिंतना म्हाका सासमायन कितें म्हणलां घोवान कितें म्हणलां तें सगलें न्हू. जेन्ना प्रे इन टंग्स कोत्ता यू कंटिन्युअसली यू आर इन अ टंग्स that here that cannot. जायते पाटी आमकां डेवल फकत कितें दिता थॉट्स. तो ऑलरेडी डिफिटेड म्हूण जाणा न्हू तुमी न्हू वय काय न्हू. तो डिफिटेड तो वखद आमकां चिंतना दिता आनी तो रावता आमच्या उतराक. तो जेजून ताका डिफीट केलो. आतां जेन्ना तुवें चिंत्तो ना येता तें तूं उतरां उलयलीं इट इज मॅनिफेस्टेड.
ताका लागून आमी गोंयकारां जायते पाटी म्हणटा न्हू पाड पड तेजें पाड पड मागे अशें अशें केलें आमकां सदांच कोणाकूय पाड पड म्हणपाची संवय वय काय न्हू आं म्हणटाय न्हू आमी आं आं हय म्हणटाय न्हू पाड पड तेजें अशें पूण एक एक उतराक आमच्या पदवी आसा एक एक उतराक ताका फकत उतर जाय तुजें कित्याक तो ऑलरेडी डिफिटेड जीजस हॅज डन एवरीथींग ऑन द क्रॉस फिनिश्ड ही वील गिव यू द थॉट्स एंड द वर्ड्स मागीर वच थिंगा मागीर या आमी 16 येया मागीर पयलें हें कंप्लीट करुया थँक्यू जी And God who sees into our heart knows what the thoughts of the Spirit is. Yeah, continue. Because the Spirit pleads with God. What? On our behalf. Sojmola काय ना काय पत्ते वाची आहे कोण प्लीड कोत्ता ऑन बिहाफ ऑफ अस केन्ना जातलें तें आमी विचित्र भाशेन उलयता तेन्ना वय काय न्हू आमी कितलींच प्रेयर कर पूण तुका तें सोजमणी मेळना आनी तूं कंटिन्यू प्रे एक स्क्रिप्चर घे आनी मेडिटेट कर आनी ताचेर आनी स्टार्ट प्रेयींग इन टंग्स दीस इज द गिफ्ट जीजस हॅज ऑलरेडी गिवन टू अस आतां कोत्तोलीं काय ना आमी हांव मातशें क्वेश्चन विचारतलें हांव मातशें उलयाय इट्स नॉट हांव एकलें शिकयता म्हाका जाय तुमी उलयलोलीं हांवूय शिकतां आतां हांव न्यूच आसा हांव शिकतां वय काय न्हू आं सगळीं आमी एकमेकाक शिकोवया देवाच्या उतरान कितें तुमकां कितें दिसता तें तुमी म्हाका सांगचें वय काय न्हू आं सो अंडरस्टूड आतां हें विचित्र भास म्हणल्यार सोजमोल्यांत आतां कोत्तोलीं प्रे इन टंग्स आं कित्याक बसूनच करूंक जाय काय हूंय वचता आसतना तूं काम कोत्ता आसतना रांदतना केन्नाय करूंक जाता वय काय न्हू आं जाता न्हू सो प्रेज गॉड सो तें 28 वाच we know that in all things God works for good with those who love him आमी सगळीं देवाचो मोग कोत्तात काय न्हू आं कोत्तात न्हू प्रे जीसस सो दोज हू लव ऑल थिंग्स वर्क गुड फॉर अस प्रे जीसस कॅन वी गो टू 17 अगेन देन मार्क 16 आतां सोजमोली गिफ्ट हो गिफ्ट आमच्या जो पत्तो कोणाच्यान व्हरों जाता जेजून दिला तो खंयचो देंवचार काडपाचो आनीक विचित्र भाशेन उलोवपाचो प्रेज गॉड तर मागीर कितें आसा चोय वाच मार्क 16 या वर्स 17 फ्रॉम 17 यू रीड इट थँक यू जीसस believers will be given power to perform miracles. They will drive. Okay. Yeah, you read. They will drive Demons. they will drive demons. आता हो गिफ्ट तुमकां दिला न्हू वय काय न्हू जेजून वयता तेन्ना दिला काय न्हू आतां भितोली आं भितोली कित्याक सांगता तुमकां हांव म्हजीच हें सांगता देर वॉज अ वन केस आमच्या शेजराक कोणी तें हांकां आपयन हाडलें रावपाक तेंचे आनी तें म्हाका दिसता तें नेपाली सो प्रेज गॉड तें थिंगा शी वॉज अ बिलीवर बट हजबंड वॉज द नॉन बिलीवर and she started manifesting over there so manifesting म्हणटकच तूं जाणा सगळीं भितात वचपाकूच तें म्हाका आमचे नेबरान सांगलें म्हाका तूं मातशें येता म्हणपा लागलें तें म्हणपा लागलें हांवें म्हणलें ओके फायन म्हाका म्हणपा लागलें तूं येता बाराबोर आमच्या हांवें म्हणलें वय चल येता तो आनी मागीर म्हणपा लागलें तांकां घोवाक तांकां सगल्यांक हांवें सांगलें कोण नाका हांव एकलें येता म्हण सांगलें आनी हांव गेलें तेजे पकलीक ओके ते म्हाका चोयना फुडें शी स्टार्टेड दॅट मॅनिफेस्टींग मान रोटेट करून दोळे अशें करून हें करपा लागलें आय जस्ट रिब्यूक दॅट स्पिरीट एंड हांवें ताका एकूच उतर म्हणूंक लायलें
फकत रोमन 10 आतां वचना काय थिंगा वील गो नेक्स्ट टायम ओवर दे रोमन 10 दॅट इज 8, 9, 10, 11 ताका वाचूंक लायलें ओके एक पाटी वाचलें तेणें दुसरे पाटी म्हणपा वाचना म्हणपा लागलें आनी मेन थिंग कितें जालें तें हिंदी म्हाका हिंदी ती सोजमोन आहली प्रेज गॉड हांवें म्हळें होली स्पिरीट लेड बाय द होली स्पिरीट हांवें गुगल केलें आनी तें हिंदीन काडलें आनी ताका वाचूंक लायलें प्रेज गॉड सेकेंड टायम वाचना म्हणपा लागलें हांवें कितें इतलेंच म्हणलें हांवें ताका ते कोण यू स्पिरीट दॅट हू इज देर इन हर शी इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड जीजस एज द लॉर्ड ऑफ हर लायफ यू कॅनॉट बी इन हर बॉडी नाव आनी ताका तें वॉटर तें ओनर आहा तें होली वॉटर घेवन येयलें हांवें सांगलें हें उतर आसा हें उदक आसा तें जेजूचें ब्लड तूं पी ना पिना म्हणपा लागलें हांवें सांगलें तूं ऑलरेडी एक्सेप्ट केला जेजू तुजो सोरवंडार म्हूण आतां तुज्यांनी ताजे भितर रावंक जायना सो तें आतां म्हळ्यार तूं पितोलें तें हॉर्सान तें उदक पिलें एक पाटी पिलें शी कूड नॉट हें करपाक आनीक चड हें जावंक लागलें दुसरे पाटीक भितर एक ओंकूंक लागलें ओके तें गेलें ओंकलें आनी तें जातकच आय जस्ट हग्ड हर एंड आय सेड जीजस लव्स यू एंड आय लव यू सो हें उतर म्हणना फुडें तें स्टार्ट आनीक ओंकूंक लागलें आनी शी वॉज नॉर्मल प्रे जीजस बट सी हांव तर बीन म्हणलोलें ताका ना बाय हांव येयना म्हणलोलें जाल्यार हें जाता आसलोलें हांवें कांय करूंक ना हांवें कांय फोर्स करूंक ना आय वॉज नॉर्मल हांव सारकें नॉर्मल फकत हांवें म्हणलें ताका तें वाचूंक दिलें आनी जेन्ना ताणें तें वाचलें ताणें आमकां कांय करूंकूच नाका न्हू तेणें एक्सेप्ट केलो न्हू जीजस इज द लॉर्ड एंड बिकॉज द रोम तुमी मागीर वचोन वाचात रोमकारांक तें 10, 8, 9, 10, 11 इट्स अ वेरी पावरफूल स्क्रिप्चर आनी वेन एवर यू रीड इट न्हू यू बिलीव इट एंड से इट आनी जेन्ना आमी मिनिस्टर करता हांव चडशे हे स्क्रिप्चर्स पयलें दिता तांकां वाचूंक ते वाचतकच तुमी आमी एक्सेप्ट केलें जीजस इज द लॉर्ड एंड द सेवियर ऑफ अवर लायफ डेवल डोंट हॅव ऑथॉरिटी ओवर सोजमोली सो दॅट मच पावर इज देर आमचेर ही आनीक दुबयची केस आमी दुबयसान पापा जॉन्सन इज टू सेंड एज द नंबर्स कळ्ळें तुका जायते नंबर्स धाडटाले मिनिस्टर करपाक सो तेन्ना आमची हेल्पलायन नासलोली तेन्ना पापा जॉन्सन इज टू आनी वी हॅव अ 5-6 पीपल इन मायटी मॉम्स तुमी आयकलां मायटी मॉम्स म्हणल्यार हय मिनिस्ट्री मायटी JCILM मायटी मॉम्स आहा तितूंक जुलिएटा म्हणटा हांव प्रेज गॉड जुलिएटा म्हणटा तें हांव आमी कितें करतालीं आमी एक जातालीं जुमार वयतालीं आनीक वी यूज टू सी द मिरेकल्स जेन्ना हें तांकां रीड करून एकलें घेतालें लीड दुसरी स्टार्ट प्रेयींग इन टंग्स वी सॉ सो मेनी मिरेकल्स पापा ऑलवेज म्हणटालो आमकां हायनाच म्हण ती बाराबर वयतार म्हणटालीं हें टॅक करपाक प्रेज गॉड सो दॅट मच पावर इज देर इन द वर्ड ऑफ गॉड आनी ते आमी कांय करिनात आनी जितना तूं तिता तूं कोत्ता nothing will work out. It is the Holy Spirit in you is doing and that authority is given to us. That is so much power. And एक उतर हांव सदांच म्हणटा केन्नाच म्हाका न्यू केस येता तांकां जेन्ना जेजू तुजो मोग कोत्ता आनी हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण दॅट वर्ड टच देम हें आमकां वेरी आडकोड लागता न्हू हें उतर म्हणपाक न्हू हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण आं वय काय न्हू इजी येयना न्हू येता आमकां ना न्हू हांव तुजो मोग कोणाक हांव बरयता आसतना पयलें बरयता जीजस लव्स यू एंड आय लव यू कोणूय जावं दी चेडो आसल्यार ब्रदर आनी चेडूं आसल्यार सिस्टर म्हूण इट इज नॉट इजी आय नो इट इज नॉट इजी पूण जेन्ना हें उतर आयकता ताणें म्हणटात कोणेंच आपल्याक जायतीं जाण डिप्रेशनाक आसा ती म्हणटात कितें जाण तूं हें उतर कोणें म्हणलो ना आमकां आय लव यू म्हूण सारकें न्हू त्रास जाता न्हू आनी जेन्ना एक उतर ओ लव दुसऱ्याक दिलो म्हणटरीच जायत्यो चेंजीस दुसऱ्याच्या जिवितांत जातात ओके हांव हें सांगताली ती केस डिमन्स म्हणटा आमी दुबयसान वन ऑफ द वॉरियर्स कॉल्ड मी एंड शी सेड देर इज अ वन केस इन द मॉलाक ते म्हणपा लागले ते
समतें केन्ना रोजरी कोत्ता हें कोत्ता कितें बायबल वाचता तें मॅनिफेस्ट कोत्तालें हूंय कळ्ळें जें मॅनिफेस्ट कोत्तालें आनी करूंक सोदनासलोलें घरांक मागीर तें म्हणपा लागलें आमी कॅन यू टॉक टू हर हांवें म्हणलें ओके हांव दुबय आसलें आनी तें मँगलोर ओके आनीक तेका आमी हांवें सांगलें हें सेम तेणें म्हाका मोंटोगोस रोमन 10 तें म्हणपाक लागलें सेम थींग हांव तेका मेळोंक ना कांय ना पूण ताणें कितें म्हणलें म्हाका जाणा हांव वाचचें ना हें हांव ताज्या पोटांत 18 वर्सां आसां आनीक हांव भायर सरचें ना ताजेंतलें सो जेन्ना हें रोमन 10 सांगलें ताका तें म्हाका म्हणूंक लागलें म्हाका म्हजें नांव हांवें ताका वळखो ना हांव ताका नोको हांव केन्ना मेळना तें डायरेक्ट म्हाजें नांव म्हणपा लागलें जुलियट आनी म्हाका चड जुलियट म्हणून वळखता कोण जुलियटा म्हण कोण आतांच हितूंक जुलियटा म्हणपा लागलें हांव ताच्या पोटांत 18 वर्सां आहा हांव वचना सो दॅट हांवें म्हणलें ना तुज्यानी कांय करूंक जायना ताणें ऑलरेडी एक्सेप्ट केलें म्हूण आनी ते वॉमीट करूं लागलें सगळें तें करूं लागलें मागीर फर्स्ट टायम इट वॉज फर्स्ट टायम म्हाकाय ती पयले पाटी केस मागीर हांवें ताका सांगलें तूं आतां घरा वच मागीर सांजेर आमी सगळीं येतात म्हूण आमी सगळीं येयलीं आनीक तें मागीर तें सगळें वॉमीट करपाक लागलें सगळीं ब्लॅक आनीक मागीर आमी बिली म्हणचेच कांय जायना आमी कंटिन्युअसली वी आर प्रेयींग कळ्ळें तुका तें सो तेन्ना पापाक कॉल केला आमी आनी पापाक सांगलें अशी केस पापा येयलो तेणें म्हणपा लागलो ऑलरेडी 80% जाला तुमी अनबिलिवाक वचनाकात वन यू प्रे यू बिलीव दॅट यू हॅव ऑलरेडी डन इट आनी तो म्हणपा लागलो तुमी कांयच म्हणचे गरज ना ऑलरेडी जालें आतां बिलीव करात ही ऑलरेडी रिब्यूट वॉट यू ऑल डीड इज परफेक्ट ही सेड नाव यू ऑल बी एट रेस्ट आमी कितें करताले तें मॅनिफेस्ट कोत्ता म्हणटा कितें दिसतालें कांय जालें ना आनी वचा पूण इट्स ऑलरेडी डन आनी आमी न्यू आहली न्हू तेन्ना फर्स्ट टायम म्हणटकूच तें युलीक हें जाता न्हू मातशें तें दिश्टी पडटा तेजें बट वेन यू प्रे बिलीव इट यू हॅव डन इट सो प्रेज गॉड थँक यू जीजस सो कॅन यू रीड दॅट इन KJV नो Mark 16 थँक यू जीजस सो आतां सजमली न्हू देंवचार काडपाचें तुमच्या हातीन आसा काय कोणाच्या हातीन तुमच्या हातीन थ्रू होली स्पिरीट ओके दॅट यू आर नॉट गोइंग टू डू द स्पिरीट वीच इज इन यू वील डू इट ओके प्रेज गॉड थँक यू जीजस सी He that believes and is baptized shall be saved. But he that believe not shall be damned. Shall be condemned. And these signs shall follow. Signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They'll cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall speak in new tongues. They shall take up serpents. They shall take up serpents. Now what? Take up serpents then. And if they drink any poison, deadly things, it shall not hurt them. It shall not hurt them. Because deadly thing, no, the people who are taking the chemo, we give them this scripture. The poison, which is that, whichever that they are taking that chemo, when they start confessing this scripture, there is one lady who started, when she started taking the chemo, she started confessing this scripture and started praying in tongues. There was no side effect of the chemo for her. Because that the chemo get side effects, when you get that chemo. When she started that chemo, she started praying in these tongues and started saying the scripture. Lord, you said, even if I take deadly poison, it will not harm. So, is there any power when we believe that? She was having the case is, she was there in Mighty Moms. She has had a breast issue. A breast was bleeding. 3 o'clock at the middle of the night, she called me and she said, Juliet, this is the happening for me. My breast is bleeding. So all the way she was not here in Goa, India. She was in other country. And we just prayed, we rebuked it. I told her that nothing will go wrong. You believe that you are already healed. So she came down, she stayed in Mumbai. She went to the doctor gave all the negative reports.
that you have to take all that chemos, and it's a serious case. But one thing she did that was really, I appreciate her. She has not even told anyone about this. Not even her sisters, brothers, not any member of his family that knew about it. Because the power in our tongue, yes or no? You all know, no? Power in our tongue, that Proverb 18:21, it says, life and death is in our tongue. So she didn't not inform anyone except her husband. Her children knew that. And without knowing any, she came to Mumbai. She went to the doctor. The doctor gave all report, but she was cancelling every word that doctor was telling. She said, no, I'm not going to accept that, because my God has already healed me, and I'm not going to accept this. So she was continuously in tongues, and she was telling that, not accepting all the reports. All the reports came negative. All the report came negative. And then she said, doctor said, you have to take chemos, I think 10 or 12 something, I can't remember exactly. She has sent the testimony. She has to take the chemos. He said, okay, no problem, doctor, you can do all the treatment. I'm not going to, interference that but I know my God has already healed me. So you take that. She was getting upset and annoyed, doctor was getting, when she was giving. But she said, I then started not in front, but I was saying that, I was cancelling every word that was. And then she was there for Mumbai for 3 months, I think 3 months only, I don't know exact the number, months. But, and then she was, when she was taking the chemo, we have a Mighty Mom session every day 3 o'clock. She used to come, in the hospital also, she used to come that 3 o'clock session, and she used to join us, and she used to say the declaration. We have that white book, we are doing every day 3 to 4. Every day we are coming on the Zoom and we are confessing the word of God. She used to come. Even she said the prayers, Thanksgiving prayers also, when the chemo was going to her. So praise God. And even the doctors, when they got the report, they were surprised. And she was telling, I was walking after taking the chemo, because husband was not here, husband in outside. So when she was going walking with that chemo, she was telling, and there was no side effect for her. Praise God. That much, when you pray this prayer, this scripture, when she was declaring over herself that even I take deadly poison, nothing will harm me. And praise God, she's a Goan, but she's Goan. So that much power is there when you start confessing it. So whenever she was declaring, she said that was I could go walking home back. There was no fever, nothing was there for her, because she knew this scripture. Praise God. Thank you, Jesus. It is not because of any, now she's cancer free. She's cancer free. It's all glory to God, and praise God. She's completely set free. And what the doctors said, no, that has, and you know that when she was praising and thanking God, the nurse who was there, she knew that. She said it seemed to that the other non-believer who came. She said, their God is very powerful. Their God is very powerful. Listen to that, what she is praying. And she was telling everything is normal for her, because their God is powerful. Because when they, come and testify, she saw, how that the nurse saw it, how she fought the battle with the word of God. There are so many testimonies, we can write a big book, praise God. Because when we understood the truth, and I am very grateful and thankful, and I am really grateful to Papa Johnson who taught us this. Really, because before we were having miracles, but we were begging, and the mercy was there with us. Because God's mercy was there that time we have. But I'll tell you, when we understood, we don't need to labor now. We don't need to labor now. Because Jesus has already done everything to us. She has given everything to us. Free gift. We have to take it. And that unbelief is blocking our blessings. It's only unbelief. Because Jesus has already done everything. Because with my own strength, I cannot stand here. Really, I'll tell you, with my own strength, I cannot do anything. But because of Him, we can do it. Today, I'm standing here. It's not my strength. Even I had before fibroid problem.
they tested cancer, everything they have tested. And because of this, there was, when I came down here, I have done the scanning, there was no cyst for me. And it was, the scanning was saying 7 centimeter cyst was there. It was disappeared. It's all because of the word of God. Nothing of us. But before I was fasting, 3 days I fasted without water. Can you believe it? I did it. I was laboring for myself, that I was not looking what Jesus has done for us. Then, can you go ahead with that? Now you understood that? Praise Jesus. That so much power is there. Even we drink deadly poison. And every time, whenever you're taking any medicine or any type, I don't say that to stop the medicine. I don't tell you all to stop it. But when you take it, you say that, I eat your body, Lord, and I drink your blood. And this medicine has no side effect in my body. Praise Jesus. Praise Jesus. When we say it, there's so much power. Itlo power asa. Then I believe God. Then I सांगतलो तुका, हें जाला, तें जाला. The 2 days back, I was going to a tough time. Tough time means from here it was severe pain. And I said, Lord, I can't bear it. Really, it was too much for me. Then I said, no, you cannot be in my body. I declare. I said, no, I am the body of Christ. You, Satan, you don't have the power over me. I am the body of Christ. You, every spirit that is operating, that is disturbing me, because I want to study the word. So it was coming to me, and I said, no, you can't be in my body. What I couldn't do, I did it. And I said, start thanking and praising God. And it was completely gone. Praise God. Thank you, Jesus. The things will come to our way. Every day, I think last 3 days back, at the early morning started running nose, and I said, you devil, you cannot come to me. I'm not going to accept you. Because people are saying, weather, now it is hot, now hot and cold, now it is affecting. I said, no, you cannot come into us. We are the body of Christ. I'm not going to accept you. I'm not going to accept in my body. I am the body of Christ. And praise God, before I get out of the bed, it was not there. Praise God. Thank you, Jesus. It is nothing, because when we understand our authorities which Jesus has given to us. Praise God. Thank you, Jesus. And I'll tell you one thing. We were first, before only we were praying, Jesu kor, Jesu kor, Jesu kor. And Jesus already sogle kelole asa. Sogle. We have to take it by faith. Only by faith. Believing what he has done on the cross. Then go. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Yes. This is, I enjoy this when I come to know. What he said? They shall lay hands on the sick, and they shall recover. They shall lay hands on the sick, and they will recover. This was my favorite. When I came to know, we can do it, right? Praise God. Everyone can do it or no? Oi kai no? आता वयतली आनी आतला येतली कोणाचेर काय म्हणटली आवय तेका जाल तें म्हाका जाता गो हांव बाय पयस रावतां ओय आमी उलोया न्हू ओन्ली हांव उलयलें तूं म्हाका तुमी उलयलोली जाय ओय काय न्हू हांव काय सारकें म्हगेली कोंकणी सारकी जायना इंग्लीश जायना बट प्रेज गॉड इट इज ऑल लेड बाय द होली स्पिरीट आय एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट इट ओय काय न्हू प्रेज जीसस आतां तुमी वयतली सांगाय म्हाका कोत्तली न्हू वोसोन बिचीना न्हू आतां हिंगा आमी कितलीं जाणां आसात सगळीं एक एकलें तर भायर सरलें एक एकल्यान देवाचें उतर दुसऱ्याक दिलें जाल्यार कितलीं जाण आयज देवाची उतर परगट कोत्तलीं आयज पापा जॉन्सनान आमकां अंडरस्टँडींग दिला म्हूण आयज आय कॅन डू इट विथ द पावर ऑफ द होली स्पिरीट आयशा ताकाय सोजमणी मेळ्ळा देखूनच आयज आमी मुखार सरोंक शकतात प्रेज जीसस थँक्यू लॉर्ड आतां हें सोजमलें म्हणटकच 20th गो टू 20th वर्स सेम वन 20th वर्स प्लीज गॉड
And they went forth and preached everywhere. Ah. And they went. कोण गेले? She's. हां कोण आयको येना म्हाका हां डिसायपल गेले हां आमी डिसायपल वय काय न्हू हां ओके मागीर And preached everywhere, the Lord working with them. and preach everywhere. Everywhere. What they preach? कितें preach केले हां कितें preach केले? Word of God. आनीक मागीर The Lord working with them and confirming the word with signs following. Lord was working with them. ती कोन्नास ते कोन्नासलोले कोण कोत्तालो जेजू कोत्तालो समजली तू कोण कोत्तालो जेजू कोत्तालो तांचे भितर आतां कितें आमी लोगून म्हणटात आमी कांय कोन्नात हें देवाचें उतर कोत्ता आमी कांयच करिनात भाव भयणांचो उगडास दवरात हें देवाचें उतर कोत्ता आमी कांय न्हू हे आतां सगल्यो टेस्टमनी दिल्यात त्यो हें हांवें केलें न्हय देवाच्या उतरान केलां तांच्या जिवितांत जेन्ना आमी केन्नाय हे मिनिस्ट्रींग कॉल्स येतात आमकां पयलें देवाचें उतर हांव पयलें कोणूय जावं दी तें नें कोण हें कोत्ता ताका 1.5 वर घेता 1.5 वरूच लेड बाय द होली स्पिरीट सोजमणी दिवपाक ह्या देवाच्या उतराचेर जेन्ना सोजमोली इन्स्टंटली ती पळयतात तांच्या जिवितांत मिरेकल सायन्स एंड वंडर्स प्रे करूंक नाका फकत अंडरस्टँडींग जालें म्हणटकूच दे सी द्या मिरेकल इतले पदवी हे देवाच्या उतराक आसा न्हय आमकां प्रिचरांक न्हू पूण देवाच्या उतराचेर एक उतर घेयात आनी कंटिन्यू मेडिटेट करात ताचेर इतलो पावर आहा आमी कितें म्हणटा म्हाका हें जाता म्हाका तें जाता सगलें दूख बरी कहानी आमी सगल्यांक सांगतात वय काय न्हू हां वयताय न्हू सांगपाक सगळी मगे दूख बरी कहानी सगल्यांक सांगताय न्हू म्हाका मगे मायन केश केला मगे सासमायन एश केला मगे घोवान एश केला मगे भावान केश केला भयणीन एश केला वय काय न्हू सगल्याक वयताय न्हू पूण आमी आमच्यो ऑथॉरिटी आमी यूज करनात आमच्या उतरांक पदवी आहा आमी जितलें दुसऱ्यांक वचून सांगतात तितलें आमचें मल्टिप्लाय जाता सोजमोली वय काय न्हू हां आतां कोणाक पेन आहा हिंगा कोणाक आंगाक पेन ओर कितें आसा कितें प्रे जिजस हां कितें सेट लावडली बाबा बॉडी पेन आसा ओके तुका कितें ब्रदर स्टमक पेन प्रेज गॉड स्टमक पेन ओके आनी कोण एनी अदर पेन इज देर एनीवेर आनी कोणाकूय कितें पेन आसा ओके वील सी दॅट सी वीथ दीस वर्ड यू वील सी द चेंजीस यू वील नॉट गो द सेम आनी हें तुमीच करपाक जाता म्हज्यानी ओर सिस्टरीच्यानूय न्हय तुमच्यांनी करूंक जाता कळ्ळें सो आतां पेन आहा म्हणटा तूं हां केचा ओके आहा न्हू ओके प्रेज गॉड सो हें आतां तुमकां कळ्ळें न्हू कोण सायन्स एंड वंडर्स कोत्ता हां जेजू कोत्ता आनी आमकां एकाक एकल्याक ऑथॉरिटी आसा वय काय न्हू ओके आसा न्हू ओके आतां तूं हिंगा यो ओके प्रेज गॉड तूं हिंगा यो कोणाक हाजेर आतां प्रे करूंक जाय सांगात म्हाका कोण येता सांग कोण येता कोणाक कोण येस यो प्लीज कर तूं जाणा तुजी ऑथॉरिटी न्हू आतां हां वय काय न्हू हां आतां शिकलात आमी वय काय न्हू तूं यूज कोत्तोलें न्हू त्या प्लीज ओके आतां तूं जाणा ताका आतां पेन आसा हय तुका ऑथॉरिटी आसा वय काय न्हू वय न्हू ओके प्रेज गॉड आतां तुका पेन हूंय आसा ती आतां केचा ओके सो नाव यू नो युअर ऑथॉरिटीज तुका खबर आसा कळ्ळें आतां तूं करिना कांयच पूण तूं
तुजे भितर जेजू आसा तें सगळें करता ओके एंड यू शूड नॉट हॅव एनी फियर ओके तूं आतां यू वील रिब्यूक दॅट स्पिरीट ओके तितूंक आतां पयलीं आमी मार्क 11 घे प्रेज गॉड हें सगळ्यांनी करूंक जाता मागीर तुका पयलें ओके प्रेज गॉड सो वेन शी अंडरस्टँड करूंक ताका मागीर तुका भिरांतूच ना बायल आसा न्हू आं प्रेज गॉड Mark 11, 22, yes. And Jesus answering said unto them, Jesus answering said unto them, have faith in God. have faith in God. For verily I say unto you, Verily I say unto you, that whosoever whosoever shall say shall say unto this mountain, this mountain, wait, this mountain, आता mountain कितें तेजो सांग गो बाये कितें तुजें ना सांग कॅच तो हूंय बेका हिंगा न्हू कॅच वो ताजो मावंटन वय काय न्हू आं कितें सांगलां whosoever shall say unto this mountain, this mountain be you removed, be you removed and be you cast into the sea. and be you cast into the sea okay so कितें सांगलां ही पेन हूंय वचोंक जाय वचोन दोरयांक पडोंक जाय वय काय न्हू मागीर And shall not doubt and should not doubt what you should not doubt in his heart, in his heart but but shall believe shall believe that those things those things which he said which he said shall come to pass. shall come to pass And he shall have and he shall have whatsoever whatsoever he said. he says आता समजमलें न्हू ओके न्हू सो नाव यू स्टार्ट कीप योर हँड तूं दोळे बंद कर तूं हें करनाका तुगे दवरनाका नाका ओके तूं जेजूक चोय ओके सी जीसस ऑन द क्रॉस ओके एंड सी लॉर्ड जीसस Lord Jesus, लॉर्ड जीसस Lord Jesus, यू हॅव गिवन मी द ऑथॉरिटी you have given me the authority. बाय तूं उलयनाका तूं फकत जेजूक चोय ओके लेट हर सी आनी तूं आयकय ती उतरां ओके हां लॉर्ड जीसस Lord Jesus, यू हॅव गिवन मी you have given me authority to walk on walk on snakes and scorpions. snakes and scorpion. In that authority, In that authority, I lay my hands I lay my hands on her. on her. Lord, Lord, you said, you said, Lord, when Lord, we lay hands on the sick, when we lay hands on the sick, they will recover. they will recover. Right now, Right now, in your name, in your name, Lord, Lord, I cast this I cast this pain out of her body, out of her body, her back, out of her back. out of her back. Right now, Right now, go go and fall into sea. and fall into the sea And do not come back. and do not come back. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord for this Jesus, creative miracle. for this creative miracle. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Your Jesus. life is flowing Your life is flowing in this sister. in this sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your life is flowing Your in this life is sister. flowing in this sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your life is flowing Your in life this is sister. flowing in this sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your life is flowing Your in this life is sister. flowing in this sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your life is flowing Your in this life is sister. flowing in this sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your life is Your life is flowing in this sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your life is Your flowing life in is this flowing in sister. this sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your life is Flowing in this sister. Thank you, Jesus. Your life Your life is flowing in this sister. Thank you, Jesus. Your life is flowing in this sister. Thank you, Jesus. Your life is flowing in this sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The blood is flowing. Your blood is flowing. Your blood is flowing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. She's completely set free. Thank you, Jesus. She's completely set free. She's loosed. She's loosed. She's loosed. She's loosed. She's loosed. She's loosed. In Jesus' name. Thank you, Jesus. 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 You say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For setting me free. Yeah, walk. Thank you, Jesus. For setting me free. Walk. Thank you, Jesus. For setting me free. Say, thank you, Jesus. For setting me free. Walk. Walk. Thank you, Jesus. March, Baba. You are already healed. Thank you, Jesus. For setting me free. Thank you, Jesus. My Alwyn, you're set free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm completely set free. Thank you, Jesus. I'm completely set free. Thank you, Jesus.
I'm completely set free. Thank you, Jesus. I'm completely set free. आता उडो गारान पळे चोय बँड कर पेन ना काय ना गेली गॉन सांग सांग आता लूज जाल ना इज देर एनी पेन नो से थँक हार्ड ओके इट्स गॉन कम ऑन it's gone everything now with faith you start declaring no it's gone thank you Jesus I'm loose say Jesus I'm loose Jesus I'm loose see it's good see make it like this in Jesus name I'm loose Jesus name I'm loose see in Jesus name I'm loose in Jesus name I'm loose see check mare tu at kor जेजूच्या नावान हांव लूज जाला 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 तुज्या गायांनी हांव बरें जालें जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें हांव जावन आसा जेजूची कूड सोयतानांक दुयेंसाक पातकाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना हें तूं कंटिन्यू म्हणटलें ओके नेक्स्ट टायम यू आर कमींग एंड टेस्टिफायींग एवरीथींग इज गॉन नाव लूज तूं जाला सारकें ओके तूं धांवतलें येस प्रेज गॉड चल यू वॉन्ट टू ग्लोरिफाय गॉड आं आर्गा न्यू दिता चल कितें जालें तें सांग तुगेलें प्रेज गॉड तूं कोंकणीन सांग बाय जीसस लव्स यू बाय डार्लिंग ओके एंड आय लव यू ओके तांकां चुयान सांग
मुगे न्हू जिवितान जायत्या गोश्टी येयले म्हाका मुगे बॉडी पेन जाताली सिरीस कोतना म्हाका त्रास जाताले जायते जाताले आनी जेजून म्हाका जायते हें दिल्लें गिफ्टांक दिल्लो आनी जायत्या गिफ्टांक आनी एशे कोन्न प्रे कोत्तालें ते मागीर सडनली मुगेलें बंद जालें आख्खे एंजल बिंजल येताले मुगेले बेगीन गिफ्टांगाचेर दोळे तकले रावंडार गुंवताले सगळे एंजल आनी म्हाका प्रे कोतना नायट प्रे कोतना म्हाका दुसरे दिसा सगळें दिसती पडटा हें जातालें दीस पडटा तें कळटालें आनी हांव नॉन स्टॉप प्रे कोतालें सारकें जायते जालें पूण म्हाका जिवितान त्रास आहलेच जेजूक हें कोतालें म्हळ्यार सो जायतें हें जालें म्हाका आनी पावरफूल हें आहलें म्हाका गिफ्टाक यूज केला तुवें तो गिफ्ट तेन्ना केल्लें मागीर मुगे न्हू खबर ना ते डॉक्टरा बरें व्हरून मुगे गिफ्टांक कितें केलें जाल्यार कितें म्हणलें गिफ्टांक ब्लॉक जालें कितें चोय डॉक्टरा बोले गेल म्हूण कांय बॉन जायना ओके हांव तुगे prayer- अनबिलीव तें बॉन केलां कळ्ळें तुका नाव स्टार्ट प्रेईंग इन आतां तूं प्रे आतां तूं तुजी गिफ्ट युजार कर कळ्ळें देवाचें उतर म्हूण एकूच तुका हांवें सांगलां कितें म्हणटा म्हूण जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें ओके हां आनी म्हूण आतां म्हजे बारे म्हूण जेजूच्या नांवान हांव बरें जालें. जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें जेजूच्या गायांनी हांव आनी बरें हांव जालें. जावन आसा जेजूची कूड हांव जावन आसा जेजूची कूड सोयतानाक सोयताना दुयेंसाक दुयेंसाक, पातकाक पातकाक, म्हजेर कसलोच अधिकार म्हजेर ना कसलोच अधिकार हें ना. दोनूच तूं स्क्रिप्चर कंटिन्युअसली म्हूण समजलें Yeah. आनी प्रे इंटांक तुका गिफ्ट आहा तो प्रे इंटांक स्टार्ट म्हणत राव कळ्ळें हें विचित्र भाशेचें तुका गिफ्ट आहा ओके तें म्हणत राव जितले पाटी तूं प्रे कोत्तोलें तितले पाटी तूं आतां तें सगलें गेलें तुजें आतां तुका तो फियर तो घेयनाका कळ्ळें Okay. सगलें तूं आतां सेट फ्री जाला ओके जेजून तुका सगलें हितूंतलें सोडयलां या ओके ओके प्रेज गॉड प्रेज गॉड ओके एकूच दोनूच उतरां ही म्हूण ओके कितें म्हणटलें सांग म्हाका जेजूच्या गायांनी म्हाका बरें केलें जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें जालें ओके जेजूच्या गायांनी जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें ओके प्रेज गॉड आं चल कोसीत आतां सांगात म्हाका ते सिस्टरीन प्रे केल्लें वय काय न्हू आं ताणें केलें ताज्या हातींतल्यान आं वय मुगो आं ताणें केलें आतां तुका आहा मुगो तें गिफ्ट आहा मुगो तुमच्यांनी करूंक जाता वय काय ना आं प्रे जिजस थँक्यू जिजस आतां हांव हें कित्याक मोदेंच हिलिंगाक कित्याक लागून गेलां कित्याक तें वर्ड कितें सांगतालें कितें सांगतालें वेन वी ले हँड्स ऑन द सीक दे वील रिकवर वय काय न्हू आतां तूं करूंक शकता काय ना आं आं आतां कर चल तूं स्टार्ट सेकेंड आनी कोण येता काय ताका तेजे घोवा कडेन कर दे एनी वन आं ओके प्रेज गॉड आनीक आं ओके फर्स्ट use the word of God over your life. Go to the doctors. I'm not saying not to go to the doctors, okay? Yeah, yes. First, take the word. Even doctors give, suppose doctors gives us a report. That is his report. We take a God's report, right? Doctors are also anointed doctors are there. We cannot talk anything about it because you take the medicine and tuk sangla te, even if you drink that, you will not get harm. Doctors, see, praise God. Thank you. The Holy Spirit reminded me one testimony. Praise God. It's I think 2 months back. Finger, no, 2 months. Yeah, 2 months. Yeah, 2. Oh, 2 महिने 2 महिने आधी. I had this problem. Okay, problem is it's like a big issue for me. Sister Jocelyn was there with us, and she was at my place.
So in the evening, I went to cook, and I was रुशाद मसालो उण जालो म्हण येदो रुशाल मसालो सुबेज करूं वयतालें धाकल्या मिक्सरान घायल्लो. सो तितूंक बाय मिस्टेक धाकणी लायलो हें तें धाकणें उसोण म्हजें बोट भितर गेलीं दोनूय बोटां मिक्सरान गेलीं. दोनूय बोटां हे बोटाचें नाकूट बिकूट कांय नासलोलें. 2 म्हयने जालेत हें नाकूट बी सगळें गेल्लें. हें हिंगा हो आख्खो कट जाल्लो, व्हडलो कट आहलो आनी हें नाकूट बी सगळें गेल्लें. सो तें रगत इतलें गेलें हांव ब्लॅकआवट जालें. आनी सिस्टर जोस्लिनान ही सगळीं धांवट येयलीं, फॅमिली मेंबर्स सगळीं धांवट येवन तिवूय भिलीं, कित्याक सिटीत भायर जालें न्हू तें रगत चोयतरेच. सिस्टर जोस्लिनान सांगलें भिनाका, शी स्टार्ट प्रेयींग इन टंग्स. I came into my senses, and then we went to the doctor. Doctoran तें bandage केलें, and I was just praying. I said, no, nothing will go wrong to my finger. I know my fingers are perfect. I was just praying inside me, and I said, nothing will go wrong. And praise God, that time Sister Jocelyn was there with me. Praise God. Thank you, Jesus. And when I went to the doctor said, okay, it's a nail, and it will get, and the same way he had just bandaged and medicine kit dile, and he said no need to worry. Okay, that doctor said no need to worry, it will the nail will go after 2 months, and then it will come for you. So praise God. The next day we were supposed to go to TV, that brother CVS place. We were supposed to go, and I used to we planned to go with the train from Kankon to TV. And Sister Jocelyn was there with me, and I cannot leave her alone. And she said no, and my sister-in-law said she said, I'm coming. I said okay, and she was not ready to do, because doctor, so much blood is lost. No, next day I have to go TV means it's too far. No, so praise God. I said she was telling no, you will not, and we went to sleep around, I think so maybe it went 1 or 2, I don't know. And morning 6 o'clock is the train. Praise God. Thank you, Jesus. So that doctor Ben gave the medicine and all that. He did it. He didn't. And after 3 days, okay, that's praise God. Then Sister Jocelyn said, no, you are not coming with me, because all this blood and everything. I said, sister, see, we are telling others to walk on faith, right? We have to be with them. So she said, no, but you are tired. No, we don't. I don't want to take you there. I said, no, I want to come. I want to testify, my God, what good has. Because otherwise, fingers, mixer, also, bot uttai, nanu, devan mage bot dovoli. That is the biggest miracle, right? Angels has protected my fingers. So, I went to Tejbara gele. I testified that in a, and I think sangle, I मुळ्ळें आनी 2 म्हयन्यांनी हांव येवन टेस्टिफाय करतो म्हणलो थिंगा, सींग माय फिंगर. ते मी बँडेज जायन चोयलोलें. नाव टुडे यू ऑल कॅन दिसता म्हजीं बोटां हय जाल्यार कितें जालें म्हूण कळटा. नो नथींग, बिकॉज द पावर ऑफ गॉड. आय डिडंट टेक द डॉक्टर्स रिपोर्ट. ओके, आफ्टर 3 days आय वेंट फॉर द ड्रेसींग. ते डॉक्टरान तें सारकें क्लीन करूंक नासलें, सो भितर तें इन्फेक्शन जालें. सो आतां हांव वोसों सोदता तेजे बोगलेकूच, बट तेजे बोगले चड लोक आहा म्हणटा. हांवें म्हणलें नाका, थिंगांनी वयता, लायनी रावता कोण उबो म्हणलो. आनी बट आय वॉज सेयींग द 1 Peter 2:24 हांव म्हणटालीं, पूण हांव हील्ड बाय द वोन्स ऑफ जीसस. आय एम ऑलरेडी हील्ड. सो लेड बाय द होली स्पिरीट म्हजे सासूमायची मेडिसीन हाडपाक आमी आनी एक फार्मासीन गेली, दॅट इज लिटल फर्दर फ्रॉम दॅट. सो थिंग गेले तेन्ना तो फार्मासीकार विचारपाक लागलो, तुज्या बोडाक कितें जालें? हांवें म्हणलें अशेंच जालें. हांवें म्हणलें तें आमगे त्या डॉक्टरान बँडेज केला. तेंपा सायडीन एक दोतोर आहा, वोसानी मातशें तेका दाखय म्हणपाक लागलें. हांवें म्हणलें थिंग हें केलो न्हू. तो म्हणपाक लागलो हांव नोको, थिंग डॉक्टर आहा म्हूण लोगून. सो थिंग वचून ताणें ओपन केलें, तें सगळें इन्फेक्शन जाल्लें. आनी डॉक्टर्स गेव अ बिग, ही सेड इट विल टेक टायम टू हील युअर फिंगर एंड दीस मेडिसीन एंड एवरीथींग. when she was telling me negative report, I was only praising God. Thank you, Lord, by your wounds, I'm completely healed. So हें देवाचें उतर हांव म्हणत रावलें. जेजू तुज्या गायनी म्हजी बोटां, म्हाका न्यू बोटां येयलाय, ते न्यू नाकूट येयला. आनी मगे पयलीं नाकटां व्हडा आहलोलीं दीस. सो हांवें म्हणलें मगे वॉट आय वॉज इमॅजिनींग, मगे आहलो तशीच म्हागे नाकूट येतो म्हण हांव जेजूक आर्गां दितालें. डॉक्टर सांग, बट प्रेज गॉड, विदीन 2 months I got my fingers back. So and the nail is, this top was gone, okay, but it is, everything is healed. Praise God. Thank you, Jesus. So nothing is impossible. If we are taking on doctor's report, I'm not saying that to depend on doctor's report.
Yesterday, that case I told you, heart attack, this thing, that doctor's report was all negative, but God's report was, by the wounds of Jesus, he is healed. So, I'm not telling you all not to go to the doctor. Go to the doctor, take the medicines, but you take the word along with that also. Praise God. Because, see, if your faith is not strong, we cannot tell you that. Because there are so many cases that, oh, we have a faith and they don't take the medicine, stop the medicine. We don't tell them to stop the medicine. Go to the doctor, take it, but as you led by the Holy Spirit. Okay? Praise God. Thank you, Jesus. So that is, nothing is impossible for our God. Right? So if I start taking, and one more thing, we have a children ministry, you all can put your children there. Saturday, Sunday, Aliston and Gizel is teaching for the children, okay, on the Zoom. Saturday, Sunday, 1 hour is she's taking, and Saturday is Aliston from UK. You all know Aliston? Koni olkota Aliston baba ka? To shikoita Aliston. Oh, Dr. Burgo. So, UK, yeah. He came here. Okay. Aliston, he came here. Okay. So, to Burgo, Saturday, Sunday, Zoom arche shikoita Saturday. Okay. Ek war, आमी आमच्या भुरग्याक सगळे कोर्सेसांक घालतात. ओय काय न्हू? सगळे इम्पॉर्टंट सगळे दितात. पूण देवाचें उतर दिनात. एक वर सॅटर्डे संडे ते दितात. तुमी हे जुमार एड करात. आमचो JCILM ID ती. तुमकां जाय जाल्यार वी कॅन गिव यू ऑल. पूण तुमी तुमच्या नेबराक लागून सांगात. ती एक वर ल्हान भुरगीं आमी सगळे कितून घालतात, कोर्सान घालतात सगळे, पूण देवाच्या उतरांक खंय घालतात. जे भुरगीं आतां ती देवाच्या उतरान अंडरस्टँड जालीं न्हू, वी डोंट नीड टू फायट फॉर देम. दे वील फायट देयर बॅटल्स. आतां भुरगीं चोयल्यात, जायते आमी भुरगीं म्हणटात मोबायलांक आहा, हिंगा आसा, पूण तांकां ह्या भुरग्यां मदें घालात. हे भुरगीं आमचे एकले आहा, तेजी आय थिंक 5 years गर्ल. ओके. दोगांय व्हडलीं भाव भयणां आयकतात क्लासीसांक. आतां तेका तर तें धाकलें आहा तें 3 वर्सांचें कितें 3 वर्सांचें तें कितें जालें, बाय हाव आर यू म्हळ्यार, आय एम ब्लेस्ड, एनॉयटेड, हायली फेवर्ड बाय गॉड म्हणटा तें. येदेशें आसा. कित्याक तेणें आयकोन, तें भुरगीं शिकता तें आयकोन, तें धाकलें तें प्रेयींग इन टंग्स करता. आतां तीं योग्यक गेल्यात, पूण तें अंडरस्टँडींग कोत्तोरेच तो एक दीस धाकलो मिडल वन, आय थिंक मे बी 6 years मे बी दॅट द बॉय, तो सांगता मामीक, मामी म्हाका जोर येयलो, हांवें एकूच मॅडिसीन घेयलें, जाणा तूं टॅबलेट खंयची ती? हांव जावन आसा जेजूची कूड, सैतानाक दुयेंसाक म्हजेर अधिकार ना, त्या जोराक म्हजेर अधिकार ना म्हूण हांवें कंटिन्यूस म्हणूं लागलो मामी, आनी मागीर तो जोर म्हजो गेलो. क्लासीकूच तो भुरगो हें म्हणून ताणें येवन मामीक सांगता म्हळ्यार चोय, मुकोडे म्हजी टॅबलेट आहा न्हू मामी म्हणटा. इतलो सो कित्याक ताका अंडरस्टँड जाला देवाच्या उतराक. जेन्ना आमी भुरग्यांक ते घालतात न्हू, ती अंडरस्टँड जाता. फोर्स करनाका, जस्ट पुट देम ऑन दॅट झूम क्लासीस. टायम 7 to 8 इवनिंग आफ्टरनून. एक वर तिका एलिस्टन येता आनी गिजेल येता, दोगांच येतात ती. आनी समटायम दीस अदर चिल्ड्रन ऑल्सो कम, जेड कम्स ऑल्सो. ती येतात आनी देवाचें उतर तांकां, आनी तांचे मदें तांणी तेंचे एक्सपिरियन्स ते शेअर केले म्हणटो कितलो पावर आहा न्हू. आतां तो 12 वर्सांचो भुरगो एलिस्टनाक तुमी जाणात, ती आतां कितें म्हणटात, आमी जाय जाण UK गेली मुगो आमगे भुरगीं सगलीं पाड. तोवूय भुरगो UK आसा, वय काय न्हू. तोवूय भुरगो देवाच्या उतरांक आसा, आनी कितलो तेजी क्लेसीस चलतात हेरूय टायमार. प्रेज गॉड. सो जेन्ना आनी एक टिचींग घान दवरात घरांक. आमच्या घरांक 24/7 TV आसता, वय काय न्हू, ऑन. जाता काय ना, सगळीं सिरियल, दूख बरी कहानी सगल्यो उत्ता काय ना, उत्ताय न्हू. हांव म्हणना चोयनाका म्हणना तुमकां, बट वॉट वी आर फिडींग आवर स्पिरीट. आमचो स्पिरीट आमी कितें फीड करतात. एक सायडी देवाचें रोजार कोत्ताय, दुसरे सायडी ऑल नॅगेटीव सगल्यो सिरियलां. सगळीं हांवूय कोत्तालें, हांवूय चोयतालें. हांव न्हू हांव दुबय आसतना हांव तें हेचेर ऑफिसांक वचोन चोयतालें ती सिरियलां. कळ्ळें तुका. तो एपिसोड हितूंक युट्यूबान वचोन. सो आय वॉज ऑल्सो डुईंग, बट दॅट वॉज नाव इट्स नॉट देर बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. तूं चोय, हांव ना म्हणा, चोयता आसतना लागून म्हणा, हांव जावन आसा जेजूची कूड, सैतानाक दुयेंसाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. जेजू म्हाका आय हॅव अ मायंड ऑफ क्रायस्ट अँड गॉड्स विजडम फॉर्म विदीन मी.
सो इतले हे तर म्हणत रावले न्हू तूं चोय तो आपुणूच तुका तो डिझायरूच जातलो कित्याक एक पापा जॉर्जन सदांच सांगता एक धटी बाकेट आमी नळाच्या सकयल दवरली जाल्यार तें कितें जाता ओवरफ्लो जायन कितें जाता बरें तें उतर उरता न्हू बरें तें उदक उरता सो तेच भाशेन हें देवाचें उतर आमी सोडलें आमच्या जिवितान न्हू जाल्यार तें पाड आमचें कितकें आसा तें आपुणूच दुयेंस जावं वायट संवयो जावं त्यो सगल्यो पयस जातात प्रेज जीजस आतां कळ्ळें न्हू आमच्यो ऑथॉरिटी कितें कितें आसा तें वय काय न्हू आं सोजमोली न्हू काय एका उलो मारतली म्हाका प्रे कर गो ताका वचोन सांगतली एकल्याक ऑथॉरिटी आसा न्हू आमच्यो गिफ्ट कितें कितें सांगात चोया मार्क 16 कितें कितें दिलां जेजून आमकां गिफ्ट आमी हां येस मागीर ओके मागीर मागीर आं प्लेस ऑन द हँड्स चोयला त्या भयणीन दवरलेलें न्हू वय काय न्हू आं तें बरें जालें न्हू सो ईच वन हॅज दॅट ईच वन यूज युअर ऑथॉरिटीज प्रे जीजस थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरीट ओके सो एनी वन तुमकां कितें प्रश्न आसात कितें क्वेश्चन विचारपाचें आसा सांगा येस ब्रदर आं आय डिडंट गेट यू सोजमोलें ना कितें म्हणटा आं हाव वी कॅन स्पीक इट ओके इट इज ऑलरेडी देर तुमच्या भितर तें गिफ्ट आहा म्हूण सोजमोली तुमी वी हॅव टू एक्टिवेट दॅट वी वील डू इट टुडे कॅन डू इट टुडे अनिशा इवनिंग सेशन वी वील डू इट एक्टिवेट वील इट ओके पयलें ताजी सोजमोणी मेळोंक जाय आमकां सोजमोणी मेळ्ळी कित्याक कॅन वी गो टू प्रेज गॉड दॅट इज 1 Corinthians 14:2 प्रेज गॉड For he that speak in an unknown tongue, wait he that speaks in unknown tongue speak not unto men, sojmala okay then but unto God. but unto God. sojmoli ata we are not ata आमी कितें टांगसान प्रे कोत्तात ती कोणाको कोत्तात आमी can you repeat it again For he that speak in an unknown tongue he that speak in unknown tongue speak not to men, but to God. but to God For no man understand him. but no man understand it sojmala no man will understand it then Continue. praise God There is more one. Continue session. okay fine Okay. so praise God so now understood zali repeat again baba anisha Yeah. yeah It's 1 Corinthians 14:2. 1 Corinthians 14:2 For he that speak in an unknown tongue he that speaks in unknown tongue speak not to men, but to God for no man understand him. no man understand him Howbeit in the spirit how we in the spirit he speak mysteries. he speaks what Mysteries. mysteries कोंकणी आसा हेजेर कोंकणी we can just read that कोंकणी version so that it will be I can translate in Konkani. yeah you can just yeah For he that speak in an unknown tongue, जो मनीस जेन्ना विचित भासांनी उलयता जी सोजमोना ते भाशेन उलयता तो मनशा लागीं उलयना पूण तो देवा लागीं उलयता कित्याक मनीस ताका सोजमोना कित्याक तो आत्म्यान जेन्ना तो उलयता देवाच्या उतराचे गूट मिस्ट्री देवाचे उतराचे गूट आय वॉन्टेड दिस वर्ड गूट कळ्ळें खंयचे देवाचे उतराचे गूट सोजमोली न्हू आय डिडंट गेट दॅट वर्ड गूट प्रेज गॉड सो आमी जेन्ना टांगसांनी प्रे कोत्तात आमी देवाचे गूट सिक्रेट्स कळ्ळें
सोजमोली प्रेज गॉड थँक यू जीसस. आणि 1 Corinthian 14:14. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. 14:14. For if I pray in an unknown tongue, If I pray in unknown tongue, my spirit pray, my spirit prays. कोण प्रे करता? Your spirit. सोजमोली your spirit will pray then. but my understanding is But my understanding is unfruitful. unfruitful. सोजमोली अंडरस्टँडिंग सोजमो ना किती उलयता काय तूं आम म्हणटाय ना ते किती बडबड करता काय खबर ना. Can I translate in Konkani, that one? Yes. Okay. For if I pray in an unknown tongue, जेन्ना हांव विचित भासांनी उलयता, my spirit prays. म्हजो आत्मो प्रे करता, मागणें करता, पूण म्हजे सोजमणेक म्हाका कांयच आसना, म्हणजे म्हज्या मनान म्हाका कांयच सोजमणी आसना. फकत म्हजो आत्मो देवा लागीं मागणें करता. सोजमोली आनी जेन्ना लागून आतां ब्रदर म्हणटा आपूण डॉक्टरागेर वचपा आसा, स्टार्ट प्रेयींग इन टंग्स टू गो टू द रायट डॉक्टर्स. ओके, द रायट डॉक्टर्स वील कम ऑल्सो which is needed for you. Okay, when you pray in tongues, God will direct us where to go. Okay, and I know that it will be not needed also. Praise God, your pain is, everything is gone, we know that. Yeah, I told, I'm praying, no. See, I am doing it led by the Holy Spirit, and before going that pain will go, you know. I'm just, you'll see it. Yes, amen, praise God. No, I did it first because it was not a healing session, no. So I just showed for the authority, that's the reason. We'll pray, don't worry, we'll pray on you, don't worry. Praise God. Without praying, you'll say that my pain is gone. With this word only. That's a power in the word. It's not praying. That's the reason I waited. I told her, led by the Holy Spirit, I'm waiting for you because you will come and testify that I don't have pain only after knowing that. Understanding the scripture, no? That pain already left. Because when we minister, जेन्ना आमी minister कोत्ता दुसऱ्यांक, I not praying. Understanding word दिले तो म्हणटा ना आपल्या आतां पेनूच गेली नाच म्हणटा. So that power is there when you understand the word of God. Praise God. Okay? Thank you. Don't feel bad because हें जायना काय तुजेर पेर केलें तेजेर हें जालें म्हणना. That time, okay? You will understand it. Okay? Praise God. Thank you, Jesus. I love you, brother. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. So, the second one, Sozmoli ata sogli, when we pray in tongues, there's so much power. कळ्ळें तुका बाये? सोजमोला? जितले पाटी तूं फकत एक स्क्रिप्चर घे, जेजूच्या गायमी हांव बरें जालें, आनीक स्टार्ट प्रेयींग इन टंग्स. ओके? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. आता now you understood? They already, you don't think what you are talking. Just start. When we will start the session for praying in tongues, to only tugele words gal, Holy Spirit will take control over it. Okay? You don't need to understand. तुका हांव सारकी उलयतां, हांव उलयतां. एक पाटी एक वर्ड येतलो, एक पाटी एक सेंटेन्स येता. कितेंय येता तें आमचे बारबर म्हणटा स्टार्ट करता तेन्ना तुमी स्टार्ट करा. 26 वाचलेलें आमी न्हू, Roman 26. When we pray, Holy Spirit will take lead, right? So Holy Spirit will make the way for us, okay? And when you pray in tongues, there's so much power. There is so much power when we are praying in tongues. So there is so much power when we pray in tongues. There is nothing is impossible for our God when we pray in tongues. So this is the biggest weapon that devil don't understand. See, even when you're sleeping, when you're doing anything, start praying in tongues. This is the biggest weapon God has given to us. And when we start using that weapon, no, that cleaning ourselves also, because we don't understand, no, where it is the problem for us, right? When we pray in tongues, Holy Spirit know where is the problem when we pray in tongues. So Holy Spirit will take care of it. Now, praise God. Thank you, Jesus. Now you understood about the tongues? A gift सोजमोली तुमकां आतां सगळीं यूज कोत्तोली ती. कितले जाणांक आहा म्हणटा, कोणाक ना म्हणला सांगात, कोणाक ना ती? यू हॅव नॉट ना न्हू, सॉरी. कोणे यूज करूंक ना. कोण यूज करना? 1 2 3 4. अरे तूं आसा, तुवें आतांच हें केलां. तुका टांग्सांनी हें कोत्ता म्हणला तुवें न्हू.
तुका आसा न्हू? ओके. सो कॅन वी हॅव दॅट अनिशा थँक्स लेट देम वी कॅन एक्टिवेट देअर थँक्स. तुमकां सोजमोला काय आनी एक्सप्लेनेशन जाय? सो आं आनीक अंडरस्टँड. ओके देन वी कॅन हॅव वन मोर सेशन इन द इवनिंग. पूण सोजमोली न्हू कितें तें हें गिफ्ट म्हणल्यार कितें सोजमोली न्हू इट्स ऑलरेडी देर इन यॉल. ओके बिफोर गोईंग वी वील एक्टिवेट युअर टंग. ओके and then you will, but see, even the one word you get it, start continue doing it with faith. Everything is done it by faith. सोजमोली आणि faith कितकोन येता सांगात म्हाका? आं हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. एकूच पाटीक न्हू पूण आयकोन भावार्थ येता. सो जितलें तुमी आयकतली तितलो तुमचो भावार्थ येतलो. आतां आमी कितें म्हणटा आवय म्हज्यान जायना उलोवंक जायना. नो यू हॅव टू हॅव दॅट फेथ दॅट इज ऑलरेडी गिफ्ट इज देर. यू ओन्ली हॅव टू एक्टिवेट इट. तुज्या भितर आसा तो तुवें फकत एक्टिवेट करूंक जाय. प्रे जीसस. थँक यू जीसस. सो नाव वी यू अंडरस्टूड नाव विच आर द स्क्रिप्चर्स वी अंडरस्टूड. सांगाय खंयचे खंयचे? मार्क 16. सोजमोली न्हू मार्क 16 आमची ऑथॉरिटी कितें आसा तें सोजमोलें आमकां. सो वी वील यूज दॅट. आनी जेन्ना जेजू आमचे भितर आसा तो सगळें करता. हें देवाचें उतर कितें? देवाचें उतर म्हणल्यार कितें? हां या रोमन 10 तें तुमी हांवें एक्सप्लेन करूंक ना. तुमी वचून रीड करात म्हणून सांगला. नेक्स्ट सेशन वी कॅन टेक दॅट. ओके रोमन 10 इट्स अ रोमन 10 8 9 10 11 म्हणल्यार दॅट इज अ व्हेरी पॉवरफूल स्क्रिप्चर. वी वील टेक द अदर सेशन ऑन दॅट. ओके प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Galatians, pardon? Galatians 3:13, we have not started on that. No, Galatians 3:13 आमी घेतला ना. Galatians 3:13 घेवंक ना. Galatians 3:13 आसा ते Jesus took all our curses, everything on the cross. जाणात तुमी ते? ओय हां Galatians 3:13 जाणात. आतां ब्रदरान म्हणला म्हळ्यार कॅन यू रीड अनिशा 3:13? I don't want you all to overloaded with the scriptures. एक दोन कोण आता त्याने म्हणला म्हण एक Galatians 3:13. Christ has redeemed us Christ has redeemed us from the curse of the law, from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hang on a tree. So आमची जेजून होयली काय ना? हां सगळ्यान दुयेंस होयलें काय ना? आमी गोंयकारांक फुटबॉल रायक हय काय न्हू? पयर मॅच कोण चयल्ली? प्रेज गॉड. सो एक आतां फुटबॉल मॅच ओके आमकां कळटा कोण जिखतलो तो. हां खबर आसना न्हू कोण जिखतो तो, कोण खंयची टीम जिखतो ती खबर आसना. पूण आमचे जिविताची जी हे गेम जेजून ऑलरेडी जिखून घेतला. केन्ना? 2000 years ago. सगळे कर्सेस जनरेशन एवरीथींग ही टूक ऑन द क्रॉस अँड वी आर न्यू क्रिएशन इन क्रायस्ट जीसस. ताणें सगळें व्हेलां. ज्या भाशेन आमकां गेम कोण जिखतलो तो खबर ना पूण हिंगा जाणाय आमी जेजून आमचें सगळें हुरसार व्हेलां म्हूण. सगळें दुयेंस व्हेलां, आमची लॉज व्हेली, तो ताजे एकान गायांनी सगळें ताणें व्हेलें. जेन्ना आमी बिलीव करतात न्हू तेन्नाच आमी जेन्ना आमी सोत मानतात ह्या देवाच्या उतराचेर इट्स डन. एवरीथींग इज डन. जीसस इज टेकन एवरीथींग ऑन द क्रॉस. इट्स फिनीश. देंवचाराक डिफीट केलो. आमी म्हणटाय देंवचार म्हज्या हाटी कित्याक लागला म्हणत रावताय वय काय न्हू. देंवचार हाटी लागला ना. आमची चिंतना आनी आमची उतरांच आमच्या हाटी लागलाय. कळ्ळें? वय काय न्हू. आं चिंतना कितें आनी मागीर उतरां. देंवचाराक जेजून केन्ना डिफीट केलो 2000 वयर तो तुका थॉट्स दीत रावता आनी तूं उतरां उलयत रावता. त्या उतरांचेर
आमचें आतां जिवीत धाडलेलें तुका कितें जाय तें उलोवपाक जाय न्हय तुका दिश्टी पडटा तें जें आमी दिश्टी पडटा तें उलयता एब्राहमान 100 वर्सांचें ताका भुरगें जातलें दिसता तुमकां हय हां जावंक मॅडिकली इट इज नॉट रायट पूण देवाच्या उतराचेर तो आनीक देवान प्रॉमीस केलें ताजेर भावार्थान तो ताका कितें सांगलें दिसा हें तुजी सोसोत कोणा भाशेन रेंवे भाशेन जातली म्हूण आनीक स्टार्स तो इमॅजीन कोत्तालो देवान म्हणलां हें उतर दिसान तो रेंवेक जोर देवान म्हणलां हें उतर हें जातलें म्हाका आनीक रातचो स्टार्स मेजून तो ती आपली सोसोत असली ही जातली म्हूण तो सोत मानतालो ताका लागून साराचो वूम वॉज डेड वय काय न्हू आं साराज वूम वॉज डेड बट बिकॉज ऑफ द प्रॉमीस ही रिसीव दॅट चायल्ड बिकॉज विथ फेथ वय काय न्हू प्रेज जीसस सो वेटेवर चेंज हियर हिंगा चेंज जाल्यार आनी हिंगा चेंज जालें सगलें जालें जेजून सगलें केलां It is said in Joel 3:10, let the weak say, I am strong. What? आतां तूं उठलें म्हणटा कितें म्हणटा आवय म्हज्या कमरांक येता आवय म्हाका कितूं जाता म्हजे पांय उसळटाय म्हजें हें उसळटा तें म्हणत रावताय न्हू उठलें म्हणटा तें न्हू ना जेजू आर्गां तुका तुवें म्हणलां तुज्या उतरांक लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग इन यू तो तुजो भावार्थ तूं दिश्टी पडता तें उलय नाका तूं दिश्टी पडना त्यो वस्तू उडय भावार्थ म्हणल्यार कितें भावार्थ म्हणल्यार कितें सांगात म्हाका नाव यू आर बिलिवींग इन अनसीन ब्रदर यू आर लिविंग अनसीन नो प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो अनसीन तो भावार्थ आनीक कॅन वी गो टू हिब्रू 11:6 Thank you, Jesus. Anisha, how much time I can take? Hebrews chapter 11 verse 6. 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. Without faith, it is impossible to please Him. For he that comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder, of them that diligently seeking Him. Seek Him. Praise God. आमच्या प्रेयरांनी आमच्यांनी हें करूंक जाता देवाक प्लीज करूंक जाता जेजू म्हाका बोर कोर म्हणल्यार आनीक अगेन रीड इट बाबा Same one. Praise God. Thank you, Jesus. भावात म्हणटा But without faith, it is impossible to please Him. It is impossible to please God. Without faith, आमी म्हणटा सगलीं प्रेयर करतात ओके आनी मागीर म्हणटा सगलें जालें देवाचें उतर म्हणलें सगलें मागीर वचोन दुसऱ्याक सांगता म्हाका मातशें रोजार करा म्हाका रोजरान दवरा म्हणटाय काय ना म्हाका मातशें रोजरान दवरा तो भावार्थ तो भावार्थ ना न्हू तो भावार्थ न्हू You can tell them, thank God that this is the things are. जेजूक आर्गां दिते जालें म्हूण जस्ट जायते पाटी आमकां पयलें पापान ते एग्रीमेंट प्रेयराचेर शिकयलोलें आनीक सगळीं कॉल करप ना आतां एग्रीमेंट प्रेयर कर मुकोडे मातशें म्हजे कडेन एग्रीमेंट प्रेयर करूं थिंग गेले दुसरे कडेन गेले दुसऱ्या वरियरा जालें मातशें एग्रीमेंट प्रेयर सेम एग्रीमेंट प्रेयर वयत थिंग करीत रावताय तो एग्रीमेंट प्रेयर जाता ना एक पाटी एग्रीमेंट प्रेयर केलो बिलीव कोर आनी तुका सांगता हें एग्रीमेंट प्रेयर इज सो पावरफूल बट वेन तूं वचोन हिंगा थिंगा पोत्ते करीत रावल्यार जायना इट इज नॉट योर सो वेन एग्री मीन्स हेवन इज एग्रींग विथ अस आनी इट इज सेड इन Matthew 18:19 when two agree heaven will agree with us and praise God that much power is there praise Jesus. So when two agree, heaven agrees. Because when you agree, when you believe, and you start thanking God,
आर्गां दी तें जालें म्हूण तो म्हणटात भावार्थ. दिश्टी पडना त्यो वस्तू घडून आयल्यो म्हूण तूं आर्गां दी. जितलें तूं आर्गां दितलें तितलें फास्ट बोर जातलें. थँक्यू होली स्पिरीट. यू नो हें म्हज्या बोटाचेर जातरीच एक ल्हान भुरग्यांनी एक टेस्टिमनी दिली हे आमच्या चिल्ड्रन झूम हेका. बोट बरें जालें मरे. हांव कन्फेस कोत्तालें, आय नो दॅट एवरीथींग. बट एक काम कोत्तालें हांव, कितें करूंक हजबंड वॉज डुईंग गो म्हाका कोत्तालो सगळें. मीन्स द पेन स्लायटली पेन वॉज दे. म्हणटकूच तो कोत्तालो, म्हाका हेल्प कोत्तालो. प्रेज गॉड. तो हेल्प कोत्तालो. आनीक एक दीस एक भुरग्यान टेस्टिमनी दिली. ल्हान भुरगो ह्या चिल्ड्रन मिनिस्ट्रींक एक टेस्टिमनी दिली. म्हणपाक लागलो आपूण खेळटा आसतना म्हजें हेजें बोट आड्डोलें आनीक म्हणपाक लागलो जायते त्रास, पेन जावपाक लागली म्हाका. आनीक आपूण म्हणपाक लागलो तें पेन जायन बरे त्रास जाताले. पूण आपल्यान म्हणपाक लागलो 1 Peter 2:24 घेतलो आनीक म्हणपाक लागलो भावार्थान आपल्यान जायना त्यो वस्तू केल्यो. भावार्थान जायना त्यो वस्तू करूंक लागलो. पेन जातालो पूण आपल्यान फोकस करूंक ना, जायना त्यो वस्तू आपूण करूंक लागलो म्हणपाक लागलो. आय सेड रियली दॅट इज वी प्रे. आमी म्हणटाय न्हू जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो, पूण उबो रावन असो हांव कांय करूंक सोदना. कित्याक द पेन हा म्हूण हांव करूंक सोदना. गो कोन्न दिता म्हाका सगळें. प्रेज गॉड. म्हटल्यार हांव कितें सी द हाव आय गॉट द रेवलेशन फ्रॉम दिस स्मॉल बॉय. ओके सी आमी शिकताय ताका लागून तुमकां नो वन इज परफेक्ट. तो भुरगो म्हणपाक लागलो हांव चलोंक लागलो. चलोंक जायनासलेलें पूण हांव चलोंक लागलो. हांव जायना त्यो वस्तू करूंक लागलो. आनी तेन्ना म्हणटा रोकडेंच आय सॉ दॅट एवरीथींग इज गॉन फ्रॉम माय फिंगर. प्रेज गॉड. हांवें म्हणलें वय सारकें हांवूय आतां हांव कितें म्हणटा प्रेयर कोत्ता जाण हांव बरो जालां पूण हांव वचोन त्यो वस्तू करूंक रेडी ना. दॅट मिन्स आय एम नॉट एक्टींग ऑन माय फेथ. समजलें. जेन्ना आय स्टार्टेड दॅट I got a lesson from that small boy who gave a testimony. I said, no, I can do all the things through Christ. Praise God. So that only Rozar केलें म्हूण जायना आनी 1 Peter 2:24 वाचलो. पूण what is your action? Action of faith. समजलें. आतां ते म्हणटालें कितें दुखतालें. But with our faith it is already gone. She has to take that faith. जायते कडेक आमी म्हणटात आमी प्रे कोत्तात जायना म्हणटात. कित्याक जाय? ताजो भावार्थ, तुजोय भावार्थ जाय. जेजूक ताच्या ओन विलेजीन करूंक जावंक ना. कित्याक करूंक जावना? ही डोंट हॅव अ पावर. ताका पावर नासलेलो. सन ऑफ गॉड, ही कूड डू इट. ही ताच्या ओन विलेजीन बिकॉज ऑफ देअर अनबिलीफ. प्रेज गॉड. सजमली म्हाका चड जायच दाखोवंक सांगूंक नाका. नाव अंडरस्टूड. थोडें कितें सांगलां तें सोजमोलां. कित्याक चोडूय म्हण थोडेंशें यू स्टडी दॅट. सो जेजू प्रिचींग कोत्तालो जेन्ना डिसायपल ताचे बोगलेक येवन ते पॅरेबल्स इचारताले, अंडरस्टँडींग घेताले, तशें आमी होली स्पिरिटा बोगलेक वचोन बसून आतां हें शिकलां हें वर्ड तुका घडये डिफरंट रेवलेशन मेळटलें. म्हाका मेळटा तें तुका मेळटा म्हूण ना. होली स्पिरिटाक टेल दॅट ही इज आवर टिचर. तो होली स्पिरीट आमचो टिचर जावन आसा. तुमी वचोन पळय तुमी जितलें तुमी वचोन तुज्या स्क्रिप्चर्स घेवन होली स्पिरीट टीच मी वॉट यू वॉन्ट टू टीच मी अबाउट दीस स्क्रिप्चर. मेडिटेट ऑन इट. when you start meditating on it, you will see the miracles. You will see the changes in your life. We don't need others. We need Holy Spirit to change ourselves. Praise Jesus. Thank you, Jesus. So understood? Sozmola? Praise God. हांवें कितें एक्सपिरियन्स केला तें सांगलां तुमकां. म्हजी ओन टेस्टिमनी एक स्मॉल हितूंक. कित्याक एकल्याक आमची ओन टेस्टिमनी आसाच. नाय काय कितें ना. जेजून आमकां कितले पाटी आमकां दुयेंसांतली सुटयला. जायत्या बेसांवांनी बोल्ला. पूण आमी कितलीं आर्गां दितात त्या. पूण रॉंग कितें आहा थिंगा आमी फोकस पयलें कोत्ता न्हू आनी ते सगल्यांक वचोन सांगतात. पूण जे खरेंच हांव ना म्हणना. वी नीड अ स्पिरिच्युअल पार्टनर्स टू शेअर. बट don't go and share 100 people who don't know the word and they will multiply your problems. 100 जाणां कडेन वचोन एक घे स्पिरिच्युअल पार्टनर. आतां आमच्या गोंयांत
जायते आसात जायते जाण तूं एक कोण दुसरो तुका कोणूय स्पिरिच्युअल पार्टनर घे स्टार्ट प्रेयींग इन टंग्स यू स्टार्ट वॉट यू लर्न तूं कितें शिकला तें वचून दुसऱ्याक सांग जितलें तूं दुसऱ्याक सांगतलो तितलें तुमकां तुमचे कडेन तें तुमकां आनीक मेळटलें Matthew 6:33 सांगता सीक हिज किंगडम एंड हीज रायचियसनस एंड एवरीथींग वील बी एडेड टू यू सो जितलें तुमी दुसऱ्या बुगलेक वयतात सांगतात देवाचें उतर आतां तुमकां हिंगा कितें मेळ्ळां तें तुमी वचून दुसऱ्याक दितात तितलें तुमकां आनीक यू वील डू द यू वील गेट दॅट मोर वॉट यू वेन यू शेअर हांव तर पयलें हांव शिकत आयकत रावलें आनी दुसऱ्याक सांगना जाल्यार कसलो फायदो सांग म्हाका न्हू आनी ते आमी जेन्ना दुसऱ्याक सांगतात होली स्पिरीट इज गोइंग टू टेक द कंप्लीट कंट्रोल ओवर अस हांव म्हणटा हांव खरें बायबल आख्खो बायबल नको बट जितलें कितें जाणा हांव तें दुसऱ्याक दितां तितलें म्हाका आनीक मेळटा सजमोली प्रेज गॉड थँक्यू जीजस नथींग ऑफ अस जेन्ना भयणीन म्हाका गेल त्या सॅटर्डे सांगलोलें येवपाक बट दे वॉज वन एक घरांतल्या एक अपॉयंटमेंट आहलो आमच्या फॅमिली मेंबराचो तेणें म्हाका पयलेंच सांगलें 10 तारखेक तूं म्हज्या बारा येवपाक जाय म्हूण सो आनीक हांव ताका वय म्हणपाचें आसलें पूण तें म्हजें सांगाता तेणें म्हाका उगडास केलो 10 तारखेर ना म्हणपाक लागलें मुनी 10 तारखेर वचपा ना 10 तारखेर तूं म्हज्या बारा येवपाक जाय प्रेज गॉड सो तो अपॉयंटमेंट पेंजीम आहलो आनी 10 तारखेर तो प्रेज गॉड फ्लोट पेंजीम फ्लोट न्हू ताजो अपॉयंटमेंट एम्बसीक आहलो 5:10 See, there is so much power when we pray in tongues and when we believe in His word. You know, आमी काणकोणसान पणजे वचप म्हळ्यार तूं जाणा ट्रॅफिक कितलें आसतलें तें आनी कितलो टायम लागतलो तो प्रेज गॉड सो वी फ्रॉम काणकोणसान गेली वयता आसतना प्रेज गॉड नावेली रावली नावेली वी हॅड लंच एंड देन आमी गेली वयता आसतना ट्रॅफिक कांयच ना आमकां पेंजीन प्रेज गॉड आनी ताजो अपॉयंटमेंट 5:10 आसलोलो प्रेज गॉड वी रीच आमी थिंग पावली ती 3:45 ओके 3:45 पावतकूच आमी म्हणलें चल वोशया वचून चोया तो प्लेस कितें तो आमी म्हणलें टायम आहा आतां 5:10 न्हू तेजे पयलीं कांय कोण घेयना भितर सो इट्स त्याच टायमार घेता तर दिला तो टायम सो मागीर तो म्हगे ब्रदर इन लॉ म्हणपा लागलो ना पयलीं वचून चोया तें मातशें सुशेगाद जावं दी ताका पयलीं वचून चोया आमी खंय तो प्लेस प्रेज गॉड त्या टायमार म्हजो घोव ना आमी च्या पिया आनी मागीर या मागीर तो कितें ना पयलीं वचून ताका दाखोवया तें मातशें सुशेगाद जावं दी तें चोवून दी खंय तो प्लेस तो सो आनीक ताका तो घेवन भितर गेलो इट्स इम्पॉसिबल 5:10 अपॉयंटमेंट तुका 3:45 मेळटा मेळोंक शकता आनी UK वचपाचें हें एम्बसीन ताका सो सी दॅट टायम तें भितर गेलें 10 मिनटांनी भायर येयलें ते जायते जाण सांगताले जायते क्वेश्चन विचारतात कित्याक वयता कितें सगलें पूण ताका देवाच्या कृपेन ताका एक क्वेश्चन विचारूंक ना ओन्ली दे आस्क द डॉक्युमेंट्स दे सॉ द डॉक्युमेंट्स प्रेज गॉड आनीक ताका सांगलें कांयच ना 10 मिनटांनी तेजी फिंगर प्रिंट्स कितें घेवपा ती घेतली आनी ताका पोत्तें धाडलें 10 मिनिट्स लागून लागली नात प्रेज गॉड कित्याक आमी ओतले एकूच उतर म्हणलोलें स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन द ऑथॉरिटीज एंड द फेवर ऑफ गॉड ऑन हर आनीक तुका सांगता तो 5:10 तो आमकां 3:15 म्हणल्यार तें 4:15 म्हणल्यार तें भायर सरलें आनीक आमी विदावट ट्रॅफीक विदावट एनीथींग वी रीच होम सेफली विदावट नो टायम अदरवायज पेंजीम तुमी जाणा ट्रॅफीक कितलें आसता वचपाक कितलो टायम लागता प्रेज गॉड सो वेन यू डिपेंड एंड वेन यू से दीस हांवें पयलें म्हणलेलो तेच केलोलो आमी स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड whenever you go to anywhere you say that spirit of the lord is upon that authorities spirit of the lord is upon the doctors and the favor of god is on me when you say it there's so much power praise jesus आयज हांवें स्टडी कितें केलें जाण तूं दिवपाक द लव ऑफ गॉड पूण होली स्पिरीट टूक मी डिफरंट टॉपिक्स प्रेज गॉड थँक यू जीजस सो वी डोंट नो इट इज नॉट आवर स्ट्रेंथ इट इज हीज स्ट्रेंथ and every word that is not of us it is his तुम्ही जेन्ना वयतली ताज्या बराबर everything fear don't take it
म्हाकाय काळीज डगडग जातालें कोंकणी उलोवपा जाय हांवूय कितकोन जातलें कित काय अनिशाक पयलें अनिशा कोंकणी गो मुको सारकें जायना वाचपाक कोंकणी प्रेज गॉड थँक्यू जिजस बट हांव नोको हाव यू ऑल फेल्ट इट मुगे कोंकणी आनीक सगळें मिक्स जाला प्रेज गॉड बट आय नो यू ऑल अंडरस्टूड इट पळय काय न्हू अंडरस्टँड जालाय न्हू लेड बाय द होली स्पिरीट प्रेज गॉड थँक्यू जिजस इट्स नथींग ऑफ अस इट्स ओनली Jesus. And you know, if you know that you are the princess and prince of the most holy God, nothing can touch us. Nothing. हे एक सदांच तोकल्यान दवरात आमी जेजूची प्रिन्स एंड प्रिन्सेस कोंकणीन कितें म्हणटा गो हें राजा आनी राणी हें म्हूण तुमकां कळ्ळें न्हू नथींग कॅन टच अस बिकॉज जीजस हॅज डन एवरीथींग वी हॅव टू टेक इट तुमी म्हणशात हितूं काय पूण तुमकां प्रॉब्लम कांय ना देर आर द प्रॉब्लम्स वील कम बट वी आर विक्टोरियस इन क्रायस्ट जीजस एवरी डे देर आर बॅटल्स एवरी डे वील कम बट वी आर विक्टोरियस इन क्रायस्ट जीजस ऑलवेज रिमेंबर दॅट वी आर विक्टोरियस इन Christ Jesus. There are so many testimonies I want to share, but praise God, led by the Holy Spirit only I'm sharing the few of them. Impossible things are possible for our God when you depend. Even government authorities has changed for us because when we believe and we declare over them. We have to be a simple. No need to aako Bible learn ko neko. Ek scripture gheyat and go forward. There are so many things, you know, I cannot keep my mouth shut what God has done in my life. Really. You think without the word we cannot. It is only because of Him and because of the Holy Spirit. You know, even if I go to the, when we go to the mall, I was in Dubai. Dubai astale. Atanch angasar ila. So Dubai asthana maulan gele no mak to like zale no kit montale no Holy Spirit but suppose shoes I like that shoes moche to like zale ani te 100 dirhamache ahle zale kit monta Holy Spirit I love that and you know I am your princess and I will get the best rate for this but I'm not going to buy now for the 100 dirhams I know I'll get it for it and really today dusra Friday to 100 or 25 dirhamak meitala mak because I was depending on Him. Even to choose the dress, I used to say, Lord, which is the best dress I have to wear? Which you want me to wear? Whenever I was working in a university, because sometimes there were special meetings which will come. Sometimes we used to go to formal, but whenever I used to go, something special I used to wear. That time there would be something special. Then other colleague would ask me, Montali, I used to dusre boring gaane lakite. Then that day will be something special on that day. Praise God. Nothing is impossible. Be simple. And every ekak Holy Spirit ak mukar galat. Give your life to Him and tell that, Lord, I can't do anything. You can do it. Today, we have a blessed marriage. We have a blessed child. Everything is blessed. My family is blessed. Why? I am not focusing on the problem. I'm focusing on my Lord. Praise God. Thank you. When poile aingel tenna it was very difficult for me because when Dubai san eile aingel tenna it was not easy for me also. I montale Lord tinga amka ki zatale we have our group that Mighty Moms groups is from Dubai. We were started from the Dubai. So we used to come together. We used to go kon lagna halo re no कोणाली बर्थडे लागना आहलोल्यो चड कोणाली फेस्तां लागना आहलोलीं कोणाली काजरां लागना आहलोलीं सुसेगाद दॅट वॉज ओनली वर्ड आनी तें आसता हें आतां आमकां कोणालें काजार जाता कोणालें वेडींग एनिवर्सरी कोणा डेथ एनिवर्सरी कोणा फ्युनरल सो इतलीं बिजी जातात बट यू आमचें गोंयचें हें सांगता तुका हांव थिंगा आसतना तूं दिसभर ओके देवा उतर आहलोलें आनी वी यूज्ड टू गो रीच आवट बट वेन आय केम डावन आय वॉज रियली क्रायींग लॉर्ड वाय यू ब्रॉट मी हियर इट्स बिकॉज आय वॉज नॉट म्हाका दुसऱ्याक उतर सांगूंक ऑपॉर्च्युनिटी मेळनासलें कोणाकूय सांगल्यार ती कितें म्हणटालीं मागीर हे खबर सदांचें देवालें उतरां म्हणटा पूण प्रेज गॉड आय वॉन्टेड टू शेअर वॉट आय गॉट बट म्हाका कितें मेळ्ळां तें सांगपा जाय आहलो आमगेल्या बट दे वर नॉट रेडी टू लिसन
कळ्ळें तें ओल्ड जुलियट जाणाय न्हू कितें राग जातालो हें जातालें बट वेन आय द न्यू क्रिएशन इन क्रायस्ट जीसस आय वॉन्टेड टू शेअर बट गॉड मेड द वे फॉर मी टू शेअर विथ दीस सडन पीपल वेन एवर आय शुड नो हांव जाणा तें म्हणटालें पूण जेन्ना देव when God, when Holy Spirit, that was not a time for that person, right? म्हाका जाय तेन्ना न्हू Holy Spirit जाय तेन्ना that way you will see the breakthrough. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Can we go to 1 Peter 2:24? Let brother read it. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. One Peter 2:24. Slowly, word by word, I want you to read. Yeah, no problem. He, slowly. He personally our sins in his body on the cross so that we can be dead to sin, live for what is right. By his wounds you are healed. आता जेजू बोर कोत्तलो तुका हां जेजू बोर कोत्तलो हां जालो कितें सांगता you are healed, right? Praise God. Anisha, you take that one. KGV. Praise God. आता जेजू आमकां बरो कोत्तलो सांगात म्हाका आं ओय जेजू आम बरो कोत्तलो तूं बरो कोत्तलो म्हणटा न्हू ओय आं कितें सांग म्हाका जेजू बरो कोत्तलो आं आं शुअर आहा बरो कोत्तो म्हण न्हू हय आनी कोणाक जेजू बरो कोत्तलो आं आं तूं बरो केलें म्हणटा आनी कोण बाय द वूड जेजूच्या गायांनी check. who his own self bare our sins in his own body on the tree his own body on the tree that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. You are going to heal. No, it's written you are going to heal. तूं बरें जातोलें म्हणटा आं कितें म्हणटा ऑलरेडी हिल्ड पळय काय न्हू आतां तें कितें करून घेवचें पडलें आमी भावार्थान जेजू आतां तूं कांय करूं येवचो ना जेजून सगलें केलें तूं बरें जालें तुवें आतां तें लागून आर्गां दिवंक जाय जेजू तुज्या गायेनी हांव बरें जालें म्हूण कित्याक तें तुगेली आतां लास्ट टायम यू प्रेड फॉर हर नो येस टुडे ओन्ली फर्स्ट टायम ओके प्रेज गॉड सो हे तूं कितें म्हूण चिंत्ता जेजू म्हाका बरो कोत्तलो म्हूण जेजून बरो जेजू कित्याक लागून तें जायना जेजू तुका बरें केलें तुवें भावार्थान घेवंक जाय तें जेजू 2000 वयर तुजें सगलें तेणें घेतलें सजमला हां कितें बरयता देवाचें उतर तूं जेजूच्या गायांनी बरें जालें म्हूण हां अंडरस्टूड सजमलें बाये हां सजमला काय ना सांग आमी शिकताय हांवूय शिकता सांग सजमलें तुका आतां तें देवाचें उतर कितें सांगता तूं म्हणटा ताच्या गायांनी बरें जालें हां बरें जालें म्हणटा जाल्यार आतां तो बरो करूंक येतलो ना तेणें सगलें कोण जालें तुवें भावार्थान तें घेवंक जाय कळ्ळें आतां तो आतां तुका बरें केलें तेणें हय काय न्हू तो आनी परत तुका बरें करूं येवपा ना तेणें सगलें कोण जालें सगलें केलें ही सेड फिनिश्ड हां आतां तुवें तें घेवंक जाय भावार्थान अंडरस्टूड ब्रदर स्टील द पेन इज देर हां ओके
रावंड मारान चोय पेन आहा जाल्यार ती ओके टेस्ट ओके प्रेज गॉड आतां ते ओके ओके नाव say that prayer, we'll do it afterwards. 1 Peter 2:24. Personalize कोर आनी 5 पाटी म्हूण आं ना व्हड्डान म्हूण 5 पाटी म्हूण our no, he personally carried my sin in his body on the cross so that I can be dead to sin, live for righteousness. It is, what is that? Righteousness means, जाणाय कितें तें righteousness? Righteousness म्हळ्यार कितें जाणाय? Right standing with God. Arisha, can you explain? Right standing with God. Righteousness म्हळ्यार right standing with God. मागीर? By his wounds, I am healed. कितें? I am healed. By his wounds, ये personalize करप continuously. Okay? When you start personalizing the, तुका सांगला tap water, no? So at the end of the session, we'll pray. Okay? We'll do that prayer also. We'll rebuke that spirit of infirmity in your eyes, and we know that everything is already done. Okay? Praise God. Thank you, Jesus. Are any कितें questions आसा? Praise Jesus. Your wife is the spiritual partner. You can just hold your hands and pray in tongues. You said you chose Brother Johnson as a partner, no? So like you have to choose another person. No. See, anyone. Your husband and wife can be a spiritual partner. You have not chosen a husband as partner. Who? You have not chosen husband as partner by Brother Johnson. Is it that way? No. Papa Johnson is our spiritual father. Yeah, you can take anyone. Why I'm telling you spiritual partner? So, suppose I'm giving an example. The one A person has a wife. Okay, wife is what? She is not rooted in the word of God. She is talking all negatives, all like gere kori trauta. Salar, there is someone who knows, you know that who is rooted in the word of God. You can take and pray together. That is the spiritual partner I'm saying. But तू 10 जाणांक वचून सांगची तुजे बायलेच्यो होबरो ती येश कोत्ता कॅर कोत्ता सारकी रान्ना तें कोत्ता तें आयकोना सो तूं 10 जाणांक सांगलें म्हणटा कितें जालें तें मल्टिप्लाय जालें तूं एक मनशाक सांग एंड यू स्टार्ट टेलिंग हिम एंड देन स्टार्ट कॅन्सलिंग दॅट वर्ड तुवें कितें म्हणलां तें आनी स्टार्ट प्रेयिंग इन टंग्स स्पिरिच्युअल पार्टनर It's not necessary to read. Your Holy Spirit is your spiritual partner. You can take Holy Spirit also. Okay? Best, I feel that husband and wife is the best partners when we have a covenant, married partners. Okay? Don't look at the one another's problems or anything. But when you come together, there's so much power. There's so much power because we are already covenant partners. Praise Jesus. But sometimes I'm done, I know, ek padi go with vada asna, ek padi bail vada asta. So that time you can take any spiritual partner who is rooted in the word of God, who can help you out to, praying tongues together, 5 minutes. You all can start like, see, as the group which we started with the promises. One of my friend, and she's a doctor. We started only praying together when she got the break. We used to pray that prayers concerning fear, worry, wisdom, guidance, and promises. We used to say together. Every day, 3 o'clock we used to start. Not 3 o'clock, 2 o'clock I think so. We used to start in Dubai timing, and we used to do it together. Now, today, so many people are joining our group and they are confessing together. See, you take anyone. Start. You all have a Kokani white book. You all start in your village. Come, let's go. Start with this. Right? When you... कोण ना anyone रे बाबा led by the Holy Spirit. See, if you're focusing on her defect ना लँड ते जालें वय आमकां लोक ओन लँड कोण हेकोन ना न्हू म्हाका कोण एकली जाता sorry Jesus, please God. So one of my family members said, when you all preach, you have to practice also. So I said, see, I'm not practicing my own family members, right?
We cannot practice to our own family members. I don't tell anyone. I don't tell my family member, come and join us and just, because I don't do it now. Because I know I am not the laborer for them. I don't think a laborer, no. Okay? I am not the laborer for my own family members. There are right laborers, that is a salvation prayer. The white book is salvation prayer. Ito koi asa, Kokni no ya salvation prayer. We have to take their name and say the salvation. I am praying for salvation prayer for all my family members. One more thing, that is written in Acts 16:31. If you believe, you and your household will be saved, mulla. Kida mulla? If you believe, you and your household will saved. माझे फॅमिली मेंबरांक कोणाक फोर्स करना तूं बोस प्रे कर मुझे बारा कर आई एम हैविंग एवरी डे वी आर हैविंग अ जूम सेशन बिफोर आई शुड टेल देम कार ये आई बट नो इट इज़ नॉट माई जॉब इट इज़ माई होली स्पिरिट जॉब टू टेल देम आई एम नॉट फोर्सिंग ऑन माई होल फैमिली मेंबर्स टू कम जॉइन अस टू डू even my own family, because I am telling others, when I minister others, I'll tell them come and join for the... No, I don't tell him, but we pray together. We pray together. I have a blessed husband. We pray together. We pray, we say this rosary together. We pray together. We pray in tongues together. I have a blessed husband. But I'm not forcing on what he's doing. I'm not forcing on anything. But it took time for me also. I never, force on him. It is done by the Holy Spirit. Praise Jesus. Brother, what do you say? Yeah. Yeah, you have to bind every spirit that's operating in us. It is there, the prayer is there on the white book. That is a binding prayer. Yes, there in the, I think, concerning wisdom and guidance is that we bind the Satan. See, there is the bind, see, we have to bind every spirit. Huh? No, unsaved, yeah, that is the binding, that is there. We have to say that binding. We have to bind that. Unsaved, yeah, that is there on a white book, it is there. Yeah. The binding is there also. And also there is a one prayer, this English one, no? Can you give me? I'll show you. Exactly page, I don't know, on Konkani. Pray Jesus. Page 18. Satan, I bind you. You are bound. Yes. So, don't go focus on Satan more. Satan. We should know our authorities first. The spirits are there. I don't say that spirits are not there. Spirits are there. But you bind them and you said, you don't have authority over my family. Praise Jesus. And one more is really, when we start going to our past, there is so much past in us, right? Past जायते आसा आमकां कडेन काय आनी आमी म्हणटाय आमी ड्वेलिंग ऑन दॅट पास्ट आमी कोणें वायट केलें तें सगळें उगडास दवर रावताय पास्ट पयलींचें भुरगेपणाक लागून कितें केलो तें कोणी भुरगें वेळार बरें केलो तें कोण उगडास दवरनाय वय काय न्हू बट मेमरीज ऑफ ऑल दॅट पास्ट इज ऑलरेडी देर न्हू सगळें उगडास दवरतात आनी एवरी टायम देवल वेन यू सी दॅट पर्सन यू रिमेंबर दॅट रायट उगडास येता कोणें कितें केलो तें गो बायलां मदें लागून एक पाटी पयलीं न्ही 1000 जालें तेन्ना लागून कितें बरें कितें जालो तें उगडास दवरून रावताय वय न्हू तुवें म्हाका एशें केलोलें तुवें तेशें केलो जाणा तुका उगडास आसा तुका म्हूण आमी झगडटाय वय काय न्हू आनी आमी बायलो केन्नाय सासमागेर वचपाक तो रेडी ना गो आमी म्हणटाय न्हू तूं एशें कोत्ता तूं येवन आसलेलो तूं येसो तूं म्हणटा कोत्ताय न्हू उगडास दवरनाय पयलींचें कितलें स्टार्टींग ऑफ मॅरेज पूण तें बरें घोवान कितें केलां तें केन्नाच उगडास दवरनाय आसा बरें जायतें आमकांय देवान आमचे घोव दिल्यात रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस रायट दे आर रियली ब्लेस्ड वेन वी से दे आर ब्लेस्ड रियली दे आर ब्लेस्ड यू वील हॅव दॅट रिलेशन एवरी टायम म्हणा जेजू हांव म्हजो घोवाचो मोग कोत्ता जसो तुवें म्हजो मोग केला स्टार्ट डिक्लेरींग एज अ हजबंड एंड वायफ वी आर सो मच बाउंड टुगेदर इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वर्डली लव इट इज बिकॉज ऑफ माय होली स्पिरिट because of my Jesus love, because of that what he has given to us. Praise Jesus. Because now, really to tell you, it's all glory to God. I just want to praise my God. Now we cannot stay without each other. That much bounding is there. Praise God. That much we take decision together. It's all glory to God. Whatever we want, we share together.
That much bonding is there. Why? Because of the love of Jesus that pour out into our heart through Holy Spirit. It is worldly love, no. That much. Because we have to labor for that also. Because when I started declaring, you think that starting it was not easy. Everyone was going. Because we have come from different family. He has come from different family, right? And it is not easy for a woman to adjust with her. And for a husband also to. It's not easy because their ways are different. Our ways are different. We are brought up together. But when we come together, understand each other with love, everything is possible. Sometimes we say, okay, this is my husband. Mother-in-law should not interfere with us, right? We think. But from where we got this husband? From where? We brought it from our mother, this thing? No. So we have to understand them also. We don't, see, what we are going to, we will get it from our children also. What are the relations? I don't say that there are some interference spirits are there. I don't say no. But how you react on that. How you take it. Sometimes as a husband, they say that, we don't accept them. Sometimes we don't accept them. But when both the families, there are different is there in both the families. A side ko is and doni side asta. But when you when you understand that it is our fight is not with blood and flesh, but the spiritual forces are coming against us. And now main attack is on the marriages. No? Sahite. Why kai no? Praise Jesus. Marriages, because आता म्हणता पहिले आजार सारखे आवस टाकटीक आणि 1 महिन्यान मागे टांगटिंग. Huh? Because why? Because there's no word. That is, the word is a power. At least, I'm telling you all, marriage is a covenant with 3, not 2. So the marriage is a covenant with 3. When you go, any one partner has to go to Jesus. One goes, the other has to come. आम्ही कित कोते आम जेजू बघले असना आम्ही त्या पार्टनरा बोल हाटल्यान दावं ते. Triangle मला जाणं no? त्रिकोण ट्रायंगल. सो आम्ही तो जितना जेजू बोले होता एकलो कोण गेला पुरो दुसरो ऑटोमॅटिक येता. Understood? So the other one partner will come. So that is the thing I'm telling you. When you have your relationship with Jesus, don't focus what your husband is doing. Don't focus on what your wife is doing. Focus on the Jesus. When you start focusing on the Jesus, you have that relationship. You know who you are in Christ. And when you know the who is in Christ, there's so much power. Before closing, I'll just say one scripture. That is Isaiah 43, 18, 19. Isaiah 43, 18, 19. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Can read? Isaiah 43, 18, 19. Remember you not the former things. Remember you not The former things. the former things, Neither consider neither consider the things of old. the things of old. Yes. For the- Behold, I will do a new thing. I will do the new things. Now it shall spring forth. Now it shall spring forth. Shall you not know it? Shall you not know it? I will even make a way I will even make a way in the wilderness in the wilderness and rivers in the desert. and rivers in the desert. Understood? Repeat it, first one. Yeah. Remember you not Remember you not. the की सांग- former things. Former things. Former म्हणल्यार कितें? पयलींच्यो आदल्यो घडण्यो उगडास करी नाका म्हणटात. कितें सांगता? आदल्यो घडल्यो. पूण आमकां पयलीं आदल्यो सगल्यो उगडास येता. कोण कितें केल्लें, केन्ना झगडी जाल्ली, केन्ना म्हाका कितें म्हणलोलें, वय काय न्हू? आं? सारकें न्हू? घोवान कितें केल्लें, बायलेन कितें केल्लें, मायन कितें केल्लें. सो तो सांगता, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स. पयल्यो आदल्यो वस्तू उगडास करी नाका म्हणटा. आनी मागीर सांगता कितें? Continue. Neither consider the things of old. आदलें पयलें काल कितें जालें तें उगडास कर नाका म्हणटा. आदलें पयलें आमकां सगलें आदलें सगलें उगडास सोदता. वय काय न्हू? पाड केलें तितलें पूण बोर केलें तें उगडास सोदता ना न्हू? बोर केलो तें कांय ना. पाड कितें केलो तितलें उगडास. ल्हान सान तें आयज लोगून
उगडा सुत्ता सगळें तें आमी भितर दोन रावतात वय काय न्हू आं आनी मागीर Behold, बिहोल्ड I will do a new thing. आय वील डू द न्यू थिंग्स कोण कोत्तलो आय म्हणल्यार कोण देव म्हणटा हांव नव्यो वस्तू कोत्तलो हांव नव्यो वस्तू कोत्तो म्हणटा केन्ना जातल्यो त्यो आं केन्ना जातल्यो डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स मागीर Now it shall spring forth. नाव इट इज स्प्रिंग फोर्थ नाव इट इज अ टायम नाव इट्स अ टायम मागीर Shall you not know it? तूं नोको काय जाता देव I will make आय वील मेक हांव कोत्तलो a way in the wilderness वे इन द विल्डरनस म्हणटा तो अरोण्यांक रस्तो ना तो रस्तो कोत्तलो म्हणटा कितें अरोण्यांक जूय रस्तो ना थिंगा आपूण रस्तो कोत्तलो म्हणटा कोण कोत्तलो देव. केन्ना कोत्तलो when you forget your past every past whatever your wife done whatever your husband done whatever your parents in-laws whatever has done your brothers sisters forgive that past okay when you start forgiving that past God will be make the road in the wilderness and in And rivers in the desert. डेजर्टाक खबर आहा न्हू डेजर्टाक रिवर ना थिंगा म्हणटा आपूण एक रिवर न्हू रिवर्स कोत्तलो म्हणटा कितें म्हणटा रिवर्स सो प्रे जीजस जेन्ना देव म्हणटा तूं पयलींचें चिंतो नाका सगळें सोडून दी आतां रेडी आहात तुमी तें पयलींचें सगळें सोडून दिवंक जेन्ना तुमी रेडी आसात सगळें सोडून दिवंक आनी जेजूक दिवंक आनी नवी मनशां म्हूण तुमी मानून घेतात तुमी वील नेवर बी द सेम गोईंग होम ते गार्बेज घेवन बॅगां घेवन तूं वोसोंक सोदतात तुमी तर कोणाक देवाच्यान लागून कांयच करूंक जायना समजली कित्याक लागून म्हणटा हांव प्रे कोत्ता मिरिकल कित्याक जायना आमी सगळी बॅगेज घेवन आहाय न्हू पयलींची आं ताका लागून द हिलींग इज नॉट टेकींग प्लेस हिलींग इज डिलेईंग वाय बिकॉज ऑफ दीस ओल्ड बॅगेज ओल्ड पास्ट थिंग्स सासमायन सासपायन कितें केल्लें भावा भयणांनी ओगले टिचर्सान कितें केलें लागून स्कुलांक आसतना केल्लें उगडास आसा फ्रेंड्सान कितें केल्लें तें लागून उगडास आसा स्कूल टायमाचेर ती सगळी बॅगेज घेवन आसात आमी भितर ताका लागून देवाच्यान कांयच करूंक जायना कित्याक बिकॉज ऑफ द अनफॉरगिवनेस एंड अनफॉरगिवनेस इज द बिगस्ट ब्लॉक फॉर अस कितें बिगस्ट ब्लॉक फॉर आवर ब्लेसिंग्स कित्याक फॉरगिव करूंक जाय कित्याक लागून आमची ब्लेसिंगां बंद जातात फॉरगिवनेस दिवप दुसऱ्याक कित्याक वचोन तुका पांय पड हांव चुकलो तशें म्हणपाक गरज ना जेजू वेन यू सी दॅट पर्सन लॉर्ड आय ब्लेस दॅट पर्सन जेजू हांव ताका बेरसांवांनी बोत्तां जेजू म्हज्यानी जायना पूण तुज्या भावार्थान हांव ताका बक्षितां हें उतर तुवें तुका चिंतना येता तेन्ना म्हणत राव तोंडार आनी म्हणत राव आय लव दॅट पर्सन जीजस आय लव दॅट पर्सन बिकॉज रोमन 5:5 सेज नाव होप डज नॉट पुट अस इंटू शेम that God's love has poured out into our heart through Holy Spirit. Pray Jesus. Thank you, Jesus. Okay, pray Jesus. Now, you all understood, no? Is there any question? Huh? Any question asa kide? Book lagli? Oi? Pray Jesus. We'll take a break. Okay? I'll just say, anyone want to say thanks you prayer monong? Koni? Thanking prayer? Anyone? Come. Praise God. Thank you, Jesus. Say the thanking prayer. Say, praise God. Thank you, Jesus. Mogala Bappa, आजच्या दिसा पासत ओ हाफ डे सेक्शन बरे भाशेन जालें म्हूण तुका हांव अर्गान दिन वाचता आजीर आसलेल्या भयणांच्या पासत तांचें मन बदल चिन्नां बदल दुनिया तूं एकलोच आमचो देव बाप पूत आनी पवित्र तूं आमकां सगळीं चलयता तुजी रचना दुनिया आमी कसलीं जावं तुजीच रचना तुका आमी मोला दीक बाप्पा आय एम प्रेशस वी ऑल आर प्रेशस टू हिम Thank you, Jesus, for everything. You are my everything. Great and small, you are my everything, Jesus. Love me. There is no one like you. Only you love me. Whatever situation, you know, my Lord, my God, everything is you. सगळें तुका तावें कोणाकूच ना तावें
तूंच म्हजो धनी, तूंच म्हजो गुरू, तूंच म्हजो सोडवणदार. तुज्या हातां हा सगलें म्हजें जिवीत. माय लायफ इज टेम्पररी लॉर्ड. 4 दिसांक हांव आयलां दुनिया. ते दिसा जे मेरेन हांव आहा ते मेरेन तुका मानता तें जिवीत जिवंक हांव आशेतां बाबा. तुकाच भोगूंक एकूच म्हजी आशा तुजे सवेन सदांच चिटकून रावूंक. पवित्रात्म्याचें जाणवायन म्हाका बोर. जे नेणारपणान कितें केलां तें सगलें तुकी भोगोवच. तांचो आनी उगडास करूंक तूं म्हाका दिनाका मोगडा बाबा. आय गिव ग्लोरी, आय गिव थँक्स टू द लॉर्ड फॉर हीज गूड. हीज मर्सी एंडर्स फॉर एवर. Thank you for everything. Thank you. I don't know how to grateful, how to thank you, my Lord, my God, in my life. There is many great things, wonders you are doing. I give glory for my brother and sister. I am blessed. I am healed in the name of Jesus. Thank you, Abba Baba. Only you, my Lord. Only तुझ्या शिवरांनी कोण ना तूच म्हजो दोन. Abba Baba, my Father. You are a spiritual Father, not a worldly Father. I give thanks. Thank you, Baba. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful session. Thank you, Lord Jesus. Every prayer that is prayed, Lord, you have already answered. And if there are any negative prayers, we cancel it right now in the name of Jesus, Lord. Lord, she is not temporary here, Lord. She is going to live and proclaim your word, Lord. And thank you, Lord Jesus, for being with us, Lord. Thank you for your love. Thank you for your favor, Lord. Thank you for this creative miracle. In Jesus' name we prayed. Amen, amen, amen.